म्हजें नांव फोर्सू पोदेराव गांवान गाजता म्हजें नांव म्हजो पांव रुचीक लागता म्हणून म्हणटा आख्खो गांव म्हजो पांव रुचीक लागता म्हणून म्हणटा आख्खो गांव लीला म्हजें नांव पुरसूची मोगाळ घरकान हांव लीला म्हजें नांव पुरसूची मोगाळ घरकान हांव हो धंदो आमी मुखार व्हरता घेवन देवाचें नांव हो धंदो आमी मुखार वयता घेवन देवाचें नांव हिंदू धर्माचें हांव तो जेजूचें घेता नांव हिंदू धर्माचें हांव तो जेजूचें घेता नांव भांगरा कांकणा सोडून मैद्या कांकणा बुल्ले हांव अरे भांगरा कांकणा सोडून मैद्या कांकणा बुल्ले हांव गे गे उणे गे 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 कांकण्या गे 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 कात्रे गे 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 पोयो गे 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 उणे गे 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 कात्रे गे 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 कांकणा गे 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 पोयो गे दिगो दिका दिगो 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 जाय रे कोणाक घे बाबा बाबा ताका दी रे सोपले सोपले पाव सोपले यो यो तेका दिवू नाका तो फुकटचे गिराय घेता तारी चल तेका सवाय कालच्यान फुकटचे घेता तो मुखावलो सर्तक विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी चेक हॅलो म्हापशा बाजारात नुस्त्याचा भरता बाजार नुस्त्याचेर पोट म्हजे नुस्तेच आदार आम्ही कोण म्हणटा माझे नाव बाबलो आणि रापूण करपी माझे काम आणि ही माझी बायल सारखे आयकले हांव वाची घरकान म्हजें नांव मोगरे हो नुस्तें धरून हाडटा हांव पाटल्यान घालता आनी व्हरून विकता खंय म्हापशा तुमी चलात आयका आयकय हांव सांगता आमकां न्ही 3 भुरगीं हय हय पूण तेंचे पोट भरपा खातीर आमकां दोगांयकूय काम करपाचें पडटा म्हारगाय म्हणून खंय पावला 3 भुरग्यां म्हणून एकल्याच्यान पोसपाक जाता आयकय रे या आमी सगळे गिराक वयतले आयचे हय हय ती शेवतू मावशी सगळे गिरायक घेवन वयता पाड पडो तिचे राव गो केन्ना लग्न जालें तुमचे जाली 30 वर्सां 30 बरें आं 30 वर्सां जाल्यार बरें हय हय त्याच खातीर आमचो संवसार इतलो जुळोवन दवरला बरें 3 भुरगीं वैभव जय मुखार सुवातेर तुमच्या मुखार येता गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी यो यो वय कसले कचीत वत पडला गो बरें कितें थंड जाय अशें दिसना हाय 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 उदक बीन गो तूं उलय ह्या पयलीं हळडी कुकमाक आटी तशी दिवजांक फाती म्हाळशेक जायांचो झेलो तसोच बायलेक व्हरपाक मोगरेचो गजरो जाणा रे बाबा आयली नकली फुलां ह्या बाजारांत जाली उदरगत पण जावं ती दिवजां जावं त्यो धालो जावं ते उत्सव जावं ते सण येवन फुजा म्हाज्यात रावून म्हणटा न्ही रे बाबा तूं ए मावशे घालगे 4 फुलां मायज माझी बायल ती उलोवपा आयकता नागेशी म्हाजो गांव एकोन गडगडकार म्हाजें नांव काले गाजयता हांव माझे फूल काळजाच्या बुकान सांबाळून दवरला नजर लाव नाका चल येता बाय तुजी फुलां बरी आहा तो नकली फुलां आवडना ना हे नकली आबोले खंयच्यान हाडले तर हे मनांतल्यान खरें आसपाक भाऊजी म्हणून पकडनात करता मरे आमची बाबा आयक तूं तशें
हॅलो 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 मोडक्यो ओ भाऊ मोडक्यो घे मोडक्यो. हांव परश्या कुंभार आणि हांव ल्हानपणापासून मोडक्यो विकता. माझो बापूय मोडक्यो विकतालो आणि माझो आजो सुद्धा मोडक्यो विकतालो. पणजेचे म्हाका खबर ना. आणि आयज जालें कितें जाणा, हांव बाजारात गेल्लो मोडक्यो विकपाक. एकल्यानू म्हाज्यो मोडक्यो घेवंक ना. आतांचे लोक प्लास्टीक आणि स्टिलीच्यो मोडक्यो वापरता. आमकां सामकेच सकयल उडयला. आयज जर म्हाज्यो ह्यो मोडक्यो सोंपोंक ना जाल्यार बायल म्हाजी म्हाका लाटण्यांनी मारतली. मारतले न्हू, याच लाटण्यान तुझे तकली फोडटले. आयली रे म्हणजे कितें रे? तुमकां बरी उमेद जाता ताका मारपाक पळोवपाची. कितें रे, एक बी मडकी सोंपोंक ना मरे तुजी? हांगा कितले लोक आसा, अजून एकूय मडकी कशी सोंपोंक ना? हांव सानू कुंभार, या लच्छणाची बायल. आवय बापायनी म्हाका म्हाज्या फोणान घातले. पयशाकार समजून म्हाजो हात हेजे कडेन दिलो. मात हांगा एका एक झाडू घेवपाक जाय जाल्यार हांव म्हाजे कडेन पयशे मागता. पदराक फक्त 4 पोरां आनी एक उदिसा. स्वताकूच कित्याक गो म्हणटा उदिसा? हांव तुज्या आवयक म्हणटा. शी चल असो सोड, तुजी ती आवय बोबो मारतली. चल या आमी. चल या. राव गो राव. कोण ओदिसा? हेवटेन पळय हेवटेन. हांव कुशिगा वत लागता. ओदिसा कोण? तेजी आवय. तू कोण लग्न कोणा कडेन आला तर? तेजेच कडेन. आतां ओदिसा कित्याक? एक सुद्धा काम आपूण करना. आपूण थंय बसता. झगड्याकार बायल झगड्याकार. तुका उलोवंक लागना. आयक, फाल्यांच्यान तूं मोडक्यो बाजारान विक, तेका आवय कडेन रावूं न्ही. प्रॉब्लेम सॉल्व. तो घरांचें काम करतलो तेजें तोंड पळोवन दिसता. तू बाजारान मोडक्यो विक, तो करतलो. देव बरें करूं. तू तेंचे कित्याक तोडूंक पळयता? तुका हांव नाका जाला? हेंचे तू ओड मगो. चला कित्याक उठता? बस बस बसून घे. बस 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 बस. तू बस. तू बस. तू थंड घे. बस. बस. तुमच्या मुखार येता फुडल्या सुवातेर कलासक्त कुडचडे सावड्डे. चेक. कानडा राजा पंढरीचा. तुकाराम माऊली. जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. तुमकां आमकां पळोवन दिसलें आसतलें आमी महाराष्ट्रांतल्यान बी आयल्या, पण अशें समजना का आमी कुडचडच्यान आयल्या. आमी गोंयकारूच. आणि हो म्हजो घरकान. नांव घेना, तुमीच ओळख करून दियात. तशें म्हजें नांव वैभव आनी म्हजी घरकान्न हिचें नांव आर्या. पूण वारीक वतना आमी सगळ्यांक वाटेर मेळटा तांकां माऊलीच म्हणून उलो मारतात. तशें नांवान कांय धरूं ना. पूण तुमकां खरें सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी वारीक भायर सरतात तेन्ना मोह माया द्वेश हे कशेंच मनान उरना. जशें आमी भायर सरले जात पात धर्म कोणूच लक्षांत घेना. कोण मेळटा तांगेर आमी रावतात, कोण मेळटा थंय जेवतात, कोण कोणाची जात विचारना, कोण कोणाची भाशा विचारना. अशेंच जर सगळे कडेन जालें जाल्यार हो देश कितलो सुंदर जातलो न्ही. ह्या युवा महोत्सवाच्या माटवांत सुद्दां पळयलें जाल्यार स्पर्धक आसात पूण एकमेकां मदीं प्रेम आसा. असोच प्रेम सगळ्यां मदीं आसपाक जाय. जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. बाय तुळस कित्याक व्हरतात गो? म्हाका खबर ना, मातशें सांगता? विठ्ठल हे कृष्णाचे रूप आणि कृष्णाक आमी तुळशी अर्पण करता म्हणून तांकां स्मरून ही तुळस आमी पंढरीच्या वारीक व्हरता. हय ते बरोबर हा उत्तर. फक्त वारीक वचपी म्हाज्या भावाच्या गळ्यान तुळशी माळ आसल्यार बरी जाता आसली. देव बरें करूं.
विठ्ठल विठ्ठल करीत कलासक्त तुमच्या मुखार येयले. आता फुडें येता विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. जोशी काका आणि काकू माटवान पावल्या. तुमका सगळ्यांक विठ्ठल सांगाती केल्या. वाईटपण सोडून बरेपण घेवया. मॉडर्न असली तरी फटपणान दायज राखून दवरिया. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो असो नमस्कार. कितें जालें कितें? आगो हांव एक भायले जातीतले लग्न लावपाक गेल्लो. थंयसर त्या व्हंकलेचे आवय बापूय पावले आनी म्हाका मारूंक लागले मुगो. देवा सायबा मागीर मागीर आनी कितें करतलो? डायरेक्ट धांवत हांगा येयलो. तें लग्न बी सगळें सोड. 14 फेब्रुवारीक ह्याच माटवान आमकां मुहूर्त मेळटले म्हणून बेगीता बेगीन हांव जेवणाची तयारी करता. आनी ज्या वेळाचेर हांव रांदता न्ही हेच्या सारक्यो पुरयो आपशीक फुगता आनी गोड मातशें गोडशें जाता. गोड इतकें जाता की देवळान येयलेले लाडू आनी पेडे खावन खावन म्हाजी डायबिटीज वाडली. आनी आतां तुवें तुजी स्पेशलिटी सांगली गोड गोड. आतां म्हाजी स्पेशलिटी आयक. ह्या जोशी काकाचे सांगणे आयकून मेल्लेलो मनीस सुद्दां जितो जाता. आतां तूं एग्जाम्पल पळयतले जाल्यार पळय हो युवा महोत्सव जैतिवंत करपा खातीर ज्या ज्या आयोजकांनी आणि कलाकारांनी हांगासर ह्या मानशेचेर येवन आपली कला दाखयली तेंचे सगळ्यांचे कल्याण कर, रक्षण कर, बरें कर आणि सगळ्यांक बरें आयुष्य दी देवा. चल चल या आमी. बाय बाय राव. तू रांदून रांदून तो फुल्ला. हांव इतले बरे रुचीक रांदता जाणा तुमी सुद्दां फुगतली पूण हांगासर तुमकां दिना. म्हणून विचारले मातशें रांदून दी. आमच्या बायचो तोप पळयात फुडल्यान फाटल्यान चुलीक लागूंक ना केन्ना. मॉडर्न आमी मॉडर्न आसून सुद्दां दायज आमचे सांबाळटा. रुचीक काडून सगळ्यांचे समाधान आमी करता. हो तोप शेजराक मॉडर्न आनी दुसरो तोप चुलीर तशें कितें? कसलेय तोप चलता. जेवण करपाची कला जितली पावरफुल आसा तुमी सुद्दां न्हिदोन रावतले सामके एकदां जेवल्या उपरांत. जाल्यार म्हाका नाका खूब काम आहा. देव बरें करूं. तुमची बायल रागार जाली. हा ना म्हणजे तू तेंगेर जेवपाक वयता तेच्या खतखत्यांनी मणगडे खावपाक. पळय हांव शुद्ध मांसाहारी. तू रांदता नांव आसा शुद्ध शाकाहारी. हाय जाणा म्हणून तेका पयल्यार कळटा. ना 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 म्हाका बारीक आनी लांब आवडटा सो इट्स ओके गो. चला 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 फुडें या आमी. फुडें तुमच्या मुखार येता गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोर्डा बार्देज. खंय पावलो काय? आयज येता म्हणटालो अजून पावूंक ना. अगो मिनू इलाय इलाय तुझो मोगाचो पिपिरमीट इलाय. वाड गो म्हाका. मी काय म्हणतोय आधी मी ओळख करून देतोय. नाही मी बोलत नाथ नाही मी बोलत. तर मंडळी नका बोलू. मिया बंटी कसपेकर दशावतारी नाट्य मंडळाचो स्त्री पार्टी आणि आणि सद्याक हांव मधुमतीचो स्त्री पार्ट करता. मधुमती म्हज्या जिवनाची केल्या माती आनी आपूण मधुमती खंय. आनी पयलीं मरे ते म्हाका मिनू मिनू म्हणपाचें बंद कर. म्हजें नांव मिनाक्षी. तुका लागून मरे तुका लागून हांव फोंडान पडलें जाणा मरे. तुका लागून लोक म्हाका सगळे चाळयता म्हणटा बायलेची बायल आयली बायलेची बायल आयली म्हणून चाळयता म्हाका. काय गो लग्ना आधी तुका होच स्त्री पार्ट आवडटालो मगो? त्याच्याच मोगान पडलेलो मगो तू? मोगान फोंडान पडले हांव. म्हजो बापूय सांगतालो म्हाका नाका नाका लग्न जावं दशावतारे कडेन. सांगतालो गोंयकारा कडेन कशें तरी लग्न जा म्हूण. पूण म्हजेंच चुकलें. तो सांगून सांगून बाबडो थकलो आणि मेलो खोपलो. ए कितें रे
अगो काय बोलतात गो, म्हजी परंपरा मुगो या. 400 वर्सांचो इतिहास आसा या कलेक. आणि तुका सांगताय म्या मरो सर मी माझा तोंड रंगयतलोय. येता हांव. अरे राव रे. ना बाई तू राव. तुझे खरेंच दुःख कळटा म्हाका. तू खरेंच फोंडान पडला. खरेंच कळटा. खरेंच तुझ्या वांगडा आसा हांव. मीनाक्षी कितले हॉट दिसता न्हू. तुझ्या इतले ना पूण. ना खरेंच मीनाक्षी तुझे काळजाचे दुःख आहा पळय म्हाका सारकें कळ्ळें. कशें बाई. कितें करपाचें सांग. तू स्त्री पार्टी, तुझ्या कडेन लग्न जाली आनी तो इतलो हाडाचो कलाकार जर घरा येवन पार्ट सोडलो ना जाल्यार तुजें गो बाई कितें जावचें. पूण म्हाका दिसता साडी न्हेसली म्हणटा पुरुषार्थ थरना. म्हाका कळटा आसूं माटवा खातीर ना दुःख कळटा. बाई पुरुषार्थ थरना बाई. कवर पळोवन पुस्तकान कितें बरयलां तेंच चिंतनाका कळ्ळें मरे. म्हाका कवराचेर इतलो भंय दिसता हांव पुस्तक उगडीत ना. देव बरें करूं. तुजे खातीर तेंच बरें ठरतलें. चला देव बरें करूं. निमणो पंगड तुमच्या मुखार येता. ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. तू आ जाना. हॅलो. आसू रे मयुरेश आसू. अरे उठ. हे काय पूजा करता तो. राव गो उठता गो. राव मुशाकीच्या दुसरे फेरी सुरू जाला तर तुका खबर ना. अरे बाप रे. आज आमकां वळखोंक ना. कितें सांगताय. ही धोती ही उपरणं तरी सुद्दां वळखोंक ना म्हाका. अरे हांव गोंयकार भट. म्हजें नांव तितेक्ष. आणि म्हजें नाव नेहा. तुम्ही चित्ता आसतली हे साडी न्हेसून हांव बेंगोली काय, पूण नाय हांव गोंयकार मुंडा. तुमकां प्रश्न पडला आसतलो. हा भट ही मुंडा आमी दोगोय जाणां घोव बायला कशी काय. आमकां जात बी काय लागना. हे म्हाज्या घरा खूब वर्सां पयलीं काम करपाक येताले. हेचो रंग हेचो रूप पळोवन हांव खूब मोगान पडलो. अरे पिशानू तुमकां खबर आसा आमी मुंडा जात आनी ह्या गोंयान आमचो पयली पाव आसलो. आमचे नुस्तें धरपाचे तजुर्बे पळोवन तुमी गोंयकारांनी नुस्तें धरपाची आनी खावपाचे सुरवात केले. बरोबर. हेच कितें गोंय धालो हे सुद्दां मुंडारी शब्द. म्हाका खूब वायट दिसता जेन्ना तुमी म्हाज्या बायलेक घाटी भायले म्हणटा. वयता वयता आमी तुका सगळ्यांक एकूच संदेश दिता. हे जाती भेदभाव करूं नाका. एकत्र रावात. धन्यवाद. धन्यवाद. बाबा राव. तुझे संदेश लोकांक म्हारग पडटले. ते येयले काम करून गेलो तूं मरे. चौदाय सर्त हांगा आयिल्ले आसात. सर्त इतली बरी रंगल्या. सगळी कडल्यान लोक आयल्यात. खुबशे नुस्तेकार आयल्यात. कोणे सुके हाडला कोणे खारे हाडला कोणे जिते हाडला. म्हणून आमी आयज अशें थारायलां की हातूंतल्यान आमी कोणाकूच भायर मारिना. 14 सर्त आमी मुखावयल्या फेरयेक घेता. मुखावयल्या फेरयेन प्रत्येक सर्तकाक एक चीट काडपाक मेळटली. त्या चिटीन एक शब्द आसतलो. त्या शब्दाचेर तांकां उलोवचें पडटलें. गरज पडल्यार आमी तांकां प्रश्न विचारूं शकता. आमी मुखावयल्या फेरयेक सुरवात करता. काय परत सांगू. राव बाय राव. त्यांच्या नशिबान आनी काय ना. नेत्र सुख तरी घेवन ये. चला चिट्यो काडुया. ना रे कितें वाज येता. चला पंगड क्रमांक 1 फादर अग्नेर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. हांका शब्द मेळ्ळा पडला. जशे तुम्ही पडल्यात ओग्गी तशे ते पडला. शब्द आसा पडला. कोणे एकट्यान उलयल्यार जाता. सुरू करूया.
वैभव हां मार्कशीट मातशें रावचें आं कितें म्हणटा आसूं स्टार्ट कर ना 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 रावा रावा स्टार्ट कर नाव सांग आणि सुरू कर. नाव सांग. पंगडाचें नाव पंगडाचें आमचे फादर आग्नेल कॉलेज फादर आग्नेल महाविद्यालय. ओके पिलार. हय म्हाजें नाव समर्थ जावना. सो म्हाका हो शब्द कळ्ळो पडला म्हणून. तो पडला फोंडान पडला तो हरशी म्हणून हांगा येयला आनी हरशी म्हणून फोंडान पडला ते पळय. तुमकां दिसूं शकता सगळे. अरे ते आसात ते घराय फोंडान पडपाचो आतां आसा. कितें म्हणटा. ओके तुमचे जाले काय तुम्ही आनी कितें उलोवपाचें जाले उलोवन. हो खरोच पडला आनी हेज्या वांगडा आमीय पडले. नाकान पडला. चला सरता काय नोंद घेवची. जो शब्द तुमकां मेळटा ताचेर कंटिन्युअस उलोवचें आनी मागीर रावचे. मदीं वार्तालाप ऑडियन्सा वांगडा करचो न्हय. दुसरो पंगड जावन आसा अंत्रूज घुडयो बांदोडे. हांचो शब्द बरो आसा कीर. तो कीर कसोच आसा. कीर. चला करा सुरू. शब्द आसा कीर. पंगड जावन अंत्रूज गुडयो बांदोडे. तसोय हांव एक बारीकसो कीर. माडा वयलो कीर रे शेपडी हालयता. सोऱ्याच्या तारार म्हाका उडयता. कितें सांगू तुमकां. जाले. माडार तुजो कीर चड वेळ रावता. तुजो कीर बेगीन उडलो. खूब बेगीन जायना रे. कसली किरकिर रे. कितें जायना ते सारकें सांग. कसली किरकिर. अशें कशें जातलें. मुखावयलो सरतक. गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे. तांचो शब्द जावन आसा कळसूत्री बावली. कळसूत्री बावली हो शब्द जावन आसा गजांत लक्ष्मी. कळसूत्री बावली हो बावल्याचो प्रकार आणि बावल्याचो एक खेळ. आता हो कळसूत्री बावली आजकाल कोणाक पळोवंक मेळना. पळोवंक मेळटा पण कसलो ब्लॅक मॅजीक टायपान हेज्या तालाचेर तेका नाचप ह्या फॉर्मेटान पळोवंक मेळटा. पण ओरिजिनल जर कळसूत्री बावल्याचो तो खेळ आसा पळय न्हू. जो एका बावल्याक धाग्याच्या रुपयान आमी हातीन धरून वयरसून एका हायटी वयरसून जो नाचोवपाचो जो खेळ आसा पळय न्हू तो आतां आजकाल खंयसर पळोवंकूच मेळना. म्हाज्या हिसपान सामको एंडेंजर जाल्लो असो हो खेळ आसा कळसूत्री बावल्याचो. आनी लोकोत्सवाक मात तो सामको पळोवंक मेळटा. अशें हय ते चुकला काय कितें म्हाका. निराकार हांकां शब्द मेळ्ळा वोवळा. वोवळा. दर एक बायलाक वोवळा माळपाक खूब आवडटा. हरशीं बायलांक सगळेच फुलां आवडटा पूण वोवळाचो एक वेगळोच म्हणपाक शकता आमी आवड म्हणपाक शकता. बायलांक खूब आवडटा वोवळां म्हणल्यार. आनी वोवळांच्या सिजनाक सुद्दां प्रत्येक बायलांच्या आंबाड्यार आमकां वोवळां दिश्टी पडटलीं. आनीक वोवळाचो वास म्हणल्यार सगळ्यांक सुगंध पसरोन उडयता. तर वोवळां ही सगळ्याची आवडटी फुलां सगळ्या बायलांची. जाले. वैभव म्हाकाय वोवळां आवडटा. तुवें काडून दिल्या केन्ना. आगो तुका आनीक कित्याक जाय आसतना. तूं वोवळ. चेतन खेडेकरा कडेन हांव कित्याक मागतलें. ना घोव म्हाजो. मयुरेश आयक. चेतन वोवळापणा तूं काजीपणा अख्ख्या माटवाक खबर आसा. म्हाज्या भायर कसलीच गरज ना. खरेंच गरज ना.
चला फुडल्या सुवातेर वयता आमी युवा पणजे पणजे. हांगा शब्द मेळ्ळा नाजूक. दे बरें करूं. नाजूक म्हणटकूच याद जाता ते ताजे हात्या भशेन नाजूक. नाजूक म्हणटकूच याद जाता फुलांच्यो पाकळ्यो आनी फुलांच्या पाकळ्या वयल्यान ताजे पोले. नाजूक म्हणटकूच याद जाता म्हणटा तो ताजो स्वभाव. नाजूक म्हणटकूच याद जाता म्हणटा तो आमचो मोग. आनीक नाजूक म्हणल्यार खूब कितें कितें म्हाका याद जावंक शकता, पूण सद्याच्या परिस्थितीन पळयत जाल्यार कांय विशय नाजूक जाल्ले आसात. धर्माचो विशय नाजूक जाल्लो आसा, भाशेचो विशय नाजूक आसा तो गरम करपाक जाय, गोंयकारपणाचो विशय नाजूक आसा ताका सळसळोवपाक जाय, आनी कोण पळय हांगा युवा नाजूक आसा न्ही तांकां दाडावन बडोवन गणगणीत करपाक जाय. नाजूक ज्यो गजाली आसूंक जाय त्यो दवरयाच, पूण ज्यो गजाली आमकां नाजूक नाकात त्यो गजाली आमी नाजूक दवरच्यो न्हय. थंय जंय जंय आमकां कणखरपणान रावपाक जाय थंय कणखरपणान रावपाक जाय, जंय नाजूक जावपाक जाय थंय नाजूक जावपाक जाय. सारकें मगो? देव बरें करूं. वेळ नाजूक आसा. नाजूक म्हणटकूच याद जाता तो भावना ते आनी खूपच नाजूक जाला, ताका रक्ताची गरज आहा. आमचे रस्ते खूप नाजूक जाले रे वैभव. पूण आसूं तुज्या खातीर हांव चॉपर घेता, रस्ते बिस्ते नाका. हय न्हू. फुडें DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण. वोय बरो नाजूक आसा न्हू. हांका शब्द मेळटा जोत. जोत जोत हॅलो. सो म्हाका टॉपीक मेळ्ळो आसा जोत. बांदपाक सॉरी कोण तरी दिसतालो जोता बांदपा मनीस सांपडलो, पण हरकत बरी दिसना तेजी म्हाका. जोत म्हणल्यार म्हाका कितें खबर ना कितें उलयता, पण आसूं काय ना उलयपा खातीर. आनीक जोताक तूं येतो रे जोताक? हा तूं येतो काय म्हणटा जोताक? जोताक वचुया. यो यो बांदपाक कोण जाय आसलो? म्हाका गरज ना. म्हाका म्हज्या बायलेन सारको आपल्या मोगान बांदलेलो आसा, कुशीकूच उबी आसा. जोताक बांदपाची गरज तुका आसा? मातसो शिकचें पडटलें. म्हणून तो जोताक बांदलेलोच आसा. एक मिनीट. रिसेप्शनाचेर जर कोणा कडेन आय ड्रॉप्स जाल्यार हाडचे. खुबश्या लोकांनी ब्रोशर वाचलेलो ना. खुबश्या लोकांनी ब्रोशर वाचलेलो ना. आय ड्रॉप्स जाल्यार हाडचे. फुडल्या वेळार सारके ब्रोशर वाचून येतले आनी उत्तरां दिवपाक बरें पडटलें. देव बरें करूं. मुखावयलो सरता. खुबश्या जाणांनी चिटयोय सारके वाचलेल्यो ना. चला फुडें या. गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. आवाज येना माटवांतल्यान, फाटसून येता. मोठ्यान मोठ्यान. तांकां शब्द मेळ्ळा तेंगशी. शब्द मेळ्ळा तेंगशी. नमस्कार. हांव गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांतसून आयलां. आयक पुता सांगता तुका तेंगशेची काणी. आयक पुता सांगता तुका तेंगशेची काणी. सगळ्यांक सांगाता घेवन मुखार सरपाची ही वाणी. म्हाका उतर आयला तेंगशी.
जेन्ना तेंगशी म्हणटा तेन्ना सदांच नदर वयर पावता, कारण दर एकट्याच्या मनान हीच मोख आसता की आपूण कश्ट करचे, आपूण मेहनत करची आनी अशा तेंगशेर पावचे की आपले पालक आनी आपल्या सांगात्यांचे आमी नांव वयर काडचे. पूण आज हे म्हणटाना म्हाका खंत भोगता की आयचो गोंयकार कश्ट करून तेंगशेर पावपाचो प्रयत्न करिना, तर ताका इजी मनी खंय मेळटले तो आयज तो पळोवपाक वयता. आमचें दायज आसा की आमी कश्ट करून तेंगशेर पावचे आनी ही अस्मिताय गोंयची आमकां राखून दवरपाक जाय. देखून गोंयकारांनो, मुखार सरुया आनी वांगडा कश्ट करून त्या तेंगशेर पावोया, गोंयचें नांव वयर व्हरुया. देव बरें करूं. खऱ्यांनीच नेटान ताळ्यो जावचे सगळ्या सर्तकां खातीर जी ही सर्त हो माटो युवा महोत्सव तेंगशेर पावयता आनी कोंकणीक जैतिवंत पावयतले आनी तेंगशेरूच पावयतले. नेटान ताळ्यो जावच्यो ह्या अख्ख्या माटवा खातीर, तुमच्या खातीर, ह्या सगळ्या सर्तकां खातीर. मुखावेलो पंगड विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी. मुखावेलो शब्द पाटणा. शब्द जावन आसा पाटणा. नळ्यांच्या घरा वयर आसता पळय ताका पाटणा म्हणटात. पाटणा. हॅलो, तर माझे नाव प्रजोश शिरोडकर, विद्या प्रबोधिनी कॉलेजींच्यान येयला. म्हाका हो शब्द घाल्लेले हा पाटणा. पाटणा म्हणजे कितें? पाटणा म्हणजे जी घरां लायता ती. तुमकां दिसता आतां ती घरां उरलेली आहा कशी? ना, ती घरां उरोवंक ना. आतां लोकांनी बांदली स्लॅपाची घरां, तिंका दिसूंक जाय पॉश. आतां ती आमची जाणटेली म्हणटाली की नळ्यांच्या घरांनी आमी बाबा थंड रावून न्हिदता, थंड दिसता आमकां गरमेच्या दिसांनी पासून. पूण आतां स्लॅपाची घरां बांदलेली आहा, स्लॅपाच्या घरांनी ती थंडकाय उरल्या ना. तशी शेणाची घरां उरल्या ना. कितें उरलां आतां? कांय ना. सगळीं झाडां पेडां जालीं, सोंपलीं. शेतां आसलेलीं तिवूय सोंपलीं. आतां पेडां म्हणून आतां पानां. आतां वयरची जी घरा वयली आमची नळकुटी आहा, नळये म्हणटा, पानांय म्हणटा आनी नळे म्हणटा. नळे ना आतां उरोंक. नळे गेले. नळे जशे नाल पडोन नळे फुट्टा तशे संवसारांच्यान नळे सारकेच फुटून गेले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फुडलो पंगड जावन आसा गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी. हांकां शब्द मेळ्ळा खत. हांव स्वताक एक मोळेकार. खत हें कितें काम करता? जर ल्हान रोपी आसा तेका वाडोवपाचें काम खत करता. तशेंच एक आपल्या आयुश्यान असो मनीस आसचो जेजे कडल्यान आमी खंय खंय चुकतात त्यो चुको तेजे कडेन वचून सुदारच्यो, किंवा तेजे कडल्यान आमी बरे गूण घेवचे, ते गूण आत्मसात करचे आनी आमी आपल्याक घडोवचो. तें खत, तेजे कडल्यान नॉलेज जी मेळटा तें खत आमी आमच्या आंगान रुचचें आनी व्हडलें जावचें. कारण एकदां फुलिल्लें फूल परत फुलना. तेच खातीर तुमची उमेद केन्नाच कमी पडपाक दिवं नाकात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जशें ताणें म्हटलें, फाटल्या 25 महोत्सवांनी जे खत घातलां तातूंत कोंकणी आनी कलाकार घडत आसात, तातूंत आमी वयर सरत आसात. अशेंच खत घालपाचें काम आमी सगळीं जाणां करया आनी आमी सगळ्यांनी मेळून लायल्ले रोपटे मुखार व्हरया आनी व्हडली झाडां तयार करुया. मुखावेलो पंगड श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. हांकां शब्द मेळ्ळा खोटेर.
घोटेर म्हटल्यार नेस्ट. हॅलो. घोटेर म्हणजे नेस्ट. म्हाका टॉपिक मेळ्ळा घोटेर. घोटेर ह्यो चिमणीचो एक घर भशेन आनी जशें आमकां घर आहा तशें चिमण्यांक पक्ष्यांक बीन तांकां बीन घर आहा. देव बरें करूं. मातशो नेटान ताळो जावच्यो. एका उच्च माध्यमिकांतलो भुरगो मुस्ताकी घेता, एका हायर सेकंडरीतलो भुरगो मुस्ताकी घ्यायला. ह्या माचयेर चडपाक मुस्ताकीक चडपाक काळीच घट आसचें पडटा. एका हायर सेकंडरीतल्या भुरग्यान ते केल्ले आसा. नेटान ताळयो मारच्यो. थंय पावसून हांसप खूब सोंपें. हांगारून परफॉर्म करात. ह्या घोटेरान बारीक बारीक पिल्लांय आसा, तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो तुमी सदांच मारीत रावात. देव बरें करूं. तुमच्या मुखार येता कलासक्त कुडचडे सावड्डे. यांचो शब्द जावन आसा माझा आवडतो शब्द सौंदर्य शास्त्र. सौंदर्य शास्त्र. नमस्कार. सौंदर्य शास्त्र जे आसा तें खंयच्यान कॉलेजीन शिकपाक जाय म्हणून ना. हांगा कितलेशे लोक आसा जे हांगा सुंदर सुंदर चलयांक पळोवन कितलीशी शास्त्र तयार करतात. जे शास्त्र कॉलेजीन शिकयले ना जावं खंयच्याय घरा कडेन शिकयले ना ताचे शास्त्राचेर अस्त्र वापर करून ताचो बऱ्यांतलो बरो पुरेपूर उपेग करतात. तर हे सौंदर्य शास्त्र जे आसा ते अशा महोत्सवांनी खूब फुलता. आनी जशे उदळच्यान हांवें फुडें मयुरेश बसून हाजे सौंदर्य शास्त्राचेर उलयता ते खूब आयकुपा सारकें आसा. देव बरें करूं. भावा म्हज्या, सुंदरता आणि सौंदर्य शास्त्र हेतून खूब फरक आसा. ही सुंदरता, माटो जो आसा ते सौंदर्य शास्त्र. पूण ही सुंदरताय वळखुपाक ताका सौंदर्य शास्त्र कळपाक जाय न्ही. पळय वैभवान म्हटलें तें खरें. सुंदरता कळपाक दोळे लागता. पण म्हजी असली बायल असली 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 सुंदर जाल्यार दोळे बंद करून आवाज आयकून सुद्दां तिची सुंदरता कळटा. थोड्याकूच आसता तशें नशीब, सगळ्यांक नासता. तसो सुखी हांवूच. मुखा वयलो पंगड. फुडलो पंगड जावन आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. शब्द मेळ्ळो आसा तेफळां. आनी आमच्या मदीं आयिल्ले आसात आयच्या समारोप सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे बाब भोवमानेस्त प्रवीण साठये. हांव अख्ख्या माटवा कडेन मागता की नेटान ताळयो मारून तांकां येवकार दिवचो. ताणें आमच्या एका उतराचेर ही सुवात आमकां उपलब्ध करून दिली. आनी तुमकां जाय तशें करात म्हटलें. फाटले 8 दीस आमी हांगासर काम करता आनी सगळो सपोर्ट आमकां तांच्या कडल्यान मेळ्ळा. हांव आयोजकां तर्फे परत एकदा सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तांच्या खातीर व्हडा नेटान ताळयो जावच्यो, ढोल ताशे वाजचे. ओके, पदळच्यान सगळ्यांनी म्हाज्या जेवणा विशीं उलयलें. पूण ज्या वेळाचेर हांव खतखतें करता न्ही, खतखत्यांतलो पयलो फ्लेवर जो लोकां पर्यंत पावता तो कसलो तुमकां विचारला आसत जाल्यार तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव किशा विशीं उलयतात. हांव उलयतात तेफळा विशयी. खतखत्यान जितलो हो फ्लेवर इम्पॉर्टंट आसा न्ही तितलो आमच्या जिणेन सुद्दां इम्पॉर्टंट आसात. पूण सद्या आमी पळयलां आसत जाल्यार तेफळ्याची झाडां जी आसा ती आमकां लागीं दिश्टी पडनात. आनी म्हणून खंय ना खंय तरी आमच्या जेवणान तो फ्लेवर कमी जाल्लो आसा. पूण जरी कमी जालो आसत जाल्यार आमच्या मुखार जी पिळगी हांगासर दिश्टी पडटा त्यांनी खंय ना खंय तरी ही तेफळाची झाडां सोदून काडया, ताच्या विशयी खंय ना खंय तरी ज्ञान घेवयात आनी सगळी कडेन तेफळां फुलोवयात.
तेफळां फुलोवपा खातीर जरी शेतकार गरजेचो आसा तितलीच ही सोबीत माती सुद्दां गरजेची आसा, कित्याक ह्याच मातयेंतल्यान कलाकार घडटा, ह्याच मातयेंतल्यान तेफळां घडटात आनी ह्याच मातयेक खतखतें जाता. म्हणून खतखतें देगेक दवरया आनी तेफळांचो आस्वाद घेवया आनी सदांच तेफळां भशेन हांसत खेळत आनी गाजत रावया. देव बरें करूं. सारखे झणझणीत तेफाळ कशे उलयले. तू उदरच्यान तेच्या तेफळांच्या मणगण्याच्यान उलयता? आगो मातशें केन्ना केन्ना शिवराक घेवंक जाय. ना ना गरज ना, अजिबात ना. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी दोगूय जाणां हांगासरली तेफळां कशी न्हू, हरशीं मिरमिरीत. आमी ना जाल्यार ह्या माटवाक स्वाद ना, रूच ना. आमी चड उलयले जाल्यार मागीर मयुरेश म्हणटात आसता. हय. पूण बाबा तुजें आनी कितें उरलां कितें आतां. चला चला फुडें या. एक खोशयेची गजाल, जे आमचे मुखेल सोयरे आसात प्रवीण बाब साटये, तांच्यांनी आत्ताच येताना आमकां एक गजाल सांगली, सामकी अभिमानान सांगची कशी दिसता. ते म्हणपाक लागले वर्सान वर्स सुद्दां जर तुमकां हो माटो हांगा घालपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. तुमी केन्नाय येवचे, तुमी असल्या कार्यक्रमाक केन्नाय मुखार सरचे, आमी तुमच्या वांगडा आसात. अशे सोयरे आमच्या मदीं आसात. खरेंच ताळ्यांनी आमी तांकां थँक्यू म्हणूंक शकनात, पूण तरी मागता की अशा नेटान ताळयो जावच्यो, उर्बे बरी ताळयो जावच्यो. तांच्यांनी आमची उर्बा वाडयल्या, आमी तांकां येवकार या. देव बरें करूं सर. फुडलो पंगड जावन आसा गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोड्डा बार्देज. आता तुका म्हणपाक मेळचें ना, नाही मी बोलत. शब्द जावन आसा रिते. रिते तुझ्या शिवाय हांव रिते, म्हाज्या शिवाय तू रित्ता. हॅलो. हे शक्यच ना. माझ्या मदी तू आसा आनी तुझ्या मदी हांव आसा. खंय गेले रिते पण. हय तर. चला सुरू करूया. अशें म्हणटात ओमत्या करशार उदक, तशें खंयची गजाल रिती आसत जाल्यार तातूंत गिन्यानाचे भर घालपाक आमी शकनात. म्हाका दिसता जेन्ना आमी रिते म्हणटा तातूंत आमी खंय तरी कमीपण सोदता. ताच्या परस तातूंतले ते रिते कित्याक आसा काय हो प्रश्न सोडोवपाचो चड गरजेचो आसा. त्या रित्या ज्ञानान आमकां भर घालपाक जाय. त्या रित्या जाग्यार आमी स्वाद भरपाक जाय. त्या रित्या जाग्यांनी आमी आमचें जें म्हणटा तें कॉन्क्रिटाची जंगलां बांदल्या त्या जाग्यार झाडां लावपाक जाय. त्या रित्या जाग्यार आमी आमची मनां भरपाक जाय आनी ह्या रित्या जाग्यार ह्या कलेचें दायजूय आमी मुखार व्हरपाक जाय. कारण कला खंय तरी फाटीं पडपाक लागल्या आनी भुरग्यांक खंय तरी पाश्चात्य संस्कृतायेचें खंय तरी व्यसन लागिल्लें आसा. त्याच कलेची भर आमकां पडपाक जाय. त्या रित्या स्थान आमी आमच्या कलेन, आमच्या वावरान, आमच्या दायजान आनी ह्या रित्या स्थानाक आमी सगळ्या जाग्यांनी भरपाक जाय. कारण हे रिते जागे आमचो फुडार घडयतले. हीच रिते, हेच ओमत्या कळशार जें उदक आमी म्हणटा पळय त्योच कळश्यो आमकां भरवून काडपाक जाय. देव बरें करूं. हांव गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोड्डा पैठण ह्या पंगडांतल्यान. वैभव ये हॉट आसा रे. पूण ते पैठणशे गेले. खबर ना. पैठण म्हाका लागीं म्हूण. तोड्डा न्हू गो. तोड्डा. गिरवड्याक पैठण लागीं. बरें. बरी गजाल. मुखा उलो सरतक. ज्ञानप्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. हॅलो. रित्या उपरांत तांकां मेळटा पोकळ. पोकळ. हॅलो 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 हॅलो. माझे नाव तितेक्ष. तुमकां हांवें म्हाकाशी म्हाजो परिचय करून दिलो. हांव गोंयकार भट. हांवें जेन्ना इंटरकास्ट वेडिंग केलें, लगीन केलें म्हाज्या बायले वांगडा, तिची जात आसा मुंड, तेन्ना म्हाज्या समाजान म्हाका भायर मारलो. काळ फासले म्हाजेर. हांव ब्राह्मण न्हू, हांव इंटरकास्ट वेडिंग केली, तूं कोण? हें सगळें चुकीचें आसा. जेन्ना म्हाजें आयुश्य पोकळ जालें तेन्ना म्हाज्या बायलेन म्हाजी पोकळ जागा भरून काडली. म्हाका अशें दिसता सगळ्यांच्या आयुश्यान तेंची जें आयुश्य आसा मदीं मदीं पोकळ जाल्लें आसा आनी प्रत्येक घो जी तेची बायल ती पोकळ जागा भरून काडटा, तशेंच प्रत्येक बायलेचो तेचो घो तेचो पोकळ जागा भरून काडटा. आनी घो बायलांच अशी न्हू, मित्र मैत्रिणी सगळ्यांनी एकत्र येवन एकमेकांच्या आयुश्यान पळोवंक जाय की तेंची खंयची जागा पोकळ आसा ती भरून काडूंक जाय.
धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. म्हाका पोकळ म्हणटकूच एकूच याद जाता, आश्वासनां. इलेक्शना पयलीं आसपी आश्वासनां सदांच पोकळ आसता अशें म्हटलें वता. आमी मुखावयल्या रावंडाक वचच्या पयलीं, मुखावयल्या फेरयेक वचच्या पयलीं हांव सगळ्या पंगडा लागीं मागता की नेटान धोल तशें वाजोवचे, नेटान वाजोवचे. प्रत्येक सर्तका खातीर जाणे जाणी मातशी जैतिवंत गेली तांच्या खातीर नेटान ताळयो जावच्यो. नेटान ताळयो मारच्यो. ना रे ना रे ना रे ना रे. ताळयो ताळयो ताळयो. अरे ताळयो मारात. आमच्या मध्ये आसात सरवण पंचायती सरपंचा तन्वी सावंत. हांव सगळ्या लागीं मागता की नेटान ताळयो मारून तांकां येवकार दिवचो. डीजे तुका रिक्वेस्ट हा, मीरा मीरा हे सॉंग लावचे. मीरा मीरा हे सॉंग लावचे. आनी सगळ्या सर्तका लागीं मागता की तुमी रॅम्पार वचून एक बाय एक येवचे. हांगासल्यान सुरवात करया आमी. सगळे जाणां तुमच्या खातीर चलून फुड्यान येतली. प्लीज ताळयो मारात. तांकां प्रोत्साहन दियात, उर्बा दियात. रावा सॉंग लागू. वैभव अशें कशें म्हाका सोडून तूं गेलो. आगो मयुरेशाक पळोवपाक गेला, तेजें काळी जाल्ला खंय. गरज ना. एक सुचोवणी, काल हांगासर पेन ड्रायव्ह जे सबमीट जाल्ले ते थोड्यांनी व्हरूंक ना. बॅक स्टेजून व्हरचे. पेन ड्रायव्ह जेंच्यांनी सबमीट केल्ले ते व्हरूंक ना थोड्यांनी, ते येवन व्हरचे. लायात मरे मीरा मीरा. हॅलो हॅलो. डीजे मीरागेर वचो नाका, मीरा लाय. डीजे वाले बाबू जरा मीरा चला दो, मीरा चला दो. नेटान ताळयो जावच्यो. Mira, mira, oh mucha mira, 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 hey Mr. oh mucha mira, mi sta mult sanglele faccia sucurara, atta ora ta mungel gotara, cui paule, oh mucha mira.
माझ्या मीरा मेवता म्हूण सांगलेले म्हापशा सुकरारा आतां वरां जावून गेली गो बारा खंय पावले ओ म्हज्या मीरा कल्ला आता प्रोटेस्ट म्हणू नका
एक सत्र आहे शूटिंग ह्या सर्ती खातीर काय पेनड्रायव आयिल्ल्यो फादर आग्नेल कॉलेज तुमचे पेनड्रायव बॅक स्टेजी कडल्यान घेयात. कलासक्त गणपती कला आणि संस्कृती संघ गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हरमल श्री निराकार शिक्षणिक संस्था आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ सांखळी तुमच्यो पेनड्रायव्ह उजवे वटेन आसात माचयेच्या उजवे वटेन आसात येवन घेवच्यो. आता जे टॉप 6 जे सर्तक फुडें पावल्यात सगळ्यात बरें असले पूण सर्त म्हणटकूच एक नियम असतात आणि ती आमकां मुखार व्हरपाक जाय. काय अटी असता काय रूल्स असता आणि रूल ते रूल असतात आणि आम्ही रूल फॉलो करूया आणि 6 पंगडांक फुडें व्हरया. चला पहिलो पंगड जो पावला निमण्या फेरयेक ताचें नांव आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. मातशे मुखार येवचे. मुखावेलो सर्तक काणकोणच्यान डायरेक्ट पणजे युवा पणजे. तिसरो सर्तक हीच ह्या युवा महोत्सवाचे व्हडपण काणकोणच्यान पणजे आणि पणजेंतल्यान थेट हरमला गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. नेटान ताळयो जावनी. चौथो पंगड हरमलच्यान पावले आमी सळसळते रक्त आम्ही कलासक्त कुडचड्या सावड्या. पाचवो पंगड थार धरात पाचवो पंगड सावड्डेच्यान पावले आम्ही साखळे म्हणजेच विठ्ठल म्हणजे सांगाती साखळे. आणि निमणो पंगड म्हणजेच 6वो पंगड साखळेच्यान पावली बार्देस गणपती कला आणि संस्कृती संघ बार्देस. नेटान ताळयो जावनी सगळ्यां खातीर. निमणे फेरयेन आमचे परीक्षक सगळ्या सर्तकांक एक विशय दितले. त्या विशयाचेर कोणाय एकाक सुरवात करची पडटली. जाय तेन्ना परीक्षक दुसऱ्याक उलोवपाक सांगू शकतात आणि तांकां दिसले जाल्यार ते प्रश्न विचारू शकतात. क्लियर? सुरू करूया. बाकीच्या सर्तकां लागीं मागणी की तुम्ही खऱ्यांनीच बरी कला दाखयली अशी नेटान ताळयो जावच्यो सगळ्या सर्तकां खातीर. तुम्ही फाटी वचू शकतात. चल वैभव आता तरी पोवया आमच्याकून बरे जोडपे आसा काय नाते माटवान. आता पोवया न्हय आसा कोण जाल्या पळया रे. पोवया चल. चला सव्वीसाव्या गोवा युवा महोत्सवातल्या निमणेकडे आम्ही पावतात. मुस्तायकी सर्तीच्या निमणे फेरयेतलो पहिलो पंगड काणकोणच्यान तुमच्या मुखार येता श्री निराकार शिक्षण संस्था. नेटान ताळयो जावनी. शेवटो खंय. चल मुखार वचू शकता. श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. दोगां खातीर प्रश्न आसा. युवा महोत्सव आता महोत्सव न रावता एक परब जाल्ली आसा आनी व्हडा उमेदीन ही परब मनोवपाक गोंयचे सगळे तरणाटे रावतात. तुमकां प्रश्न हो आसा की मदीं कांय काळ विसव घेवन परत जेन्ना युवा महोत्सव आमी माचयेर हाडलो तातूंत हो पयलो. जरी आमी 26वो म्हटलो तरी विसव घेतल्या उपरांतचो
आयचो हो पयलो महोत्सव. जर आयोजक तुमी आशिल्ले जाल्यार ह्या युवा महोत्सवान कितें बदल घडोवचे अशें तुमकां दिसता? जर हांव आयोजक आसलेलो न्ही, मेनली म्हजें नांव शौनक काणकोणचो. हांव आयोजक आसले. आतांचें आयोजन आसा तें म्हणजे बेस्ट आसा. हेज्या आणखी कांय करूंक शकना अशें दिसता. पूण तरी पासून हांव आसलो जाल्यार प्रॉपर मातशी कुलींग सिस्टम मातशें दवरता आशिल्लो. आतां मदेक बसले काय वाराक लागना. हांव थंय बसून फूल घामाघूम जालो हितून. जायत जालें. ताका लागून हांव थंय वचून बसलो. थंय मातशें तरी थंड लागतालें. थंय बसलो. मागीर आनी कितें जावं शकता. आनी अशें पळोवपाक गेल्यार कांयच ना की बरें करूं शकता. हें सगळेंच बरें आसा. बेस्ट म्हणूंक शकता तुमी. हें आतां म्हणल्यार तेणें सांगलां तें खरें, सगळें बेस्ट आसा. पूण ड्रेसींग रूम बी ते जाय आसले अशें. आमी कॉलेजीन वता पूण एक एकदां ते बंद आसता. सो चेडवांक खातीर मातशें बरें जाता आसलें जर ड्रेसींग रूम ऑर आनी कितें अरेंजमेंट केल्ली जाल्यार. आमी तें पळयता आसली. देव बरें करूं. बरें करूं. फुडलो पंगड. फुडलो पंगड युवा पणजी पणजी. हॅलो हॅलो, म्हजें नांव उदय आनी हो प्रस्न तुमकां आसा की डॉनल्ड ट्रम्प म्हणटा की आपल्या देशान आतां फक्त मेल आनी फिमेल, हाच्या खेरीज तिसरो जेंडर आसचो ना. समजा हे आमच्या भारत देशान म्हटलें, सरकारान म्हटलें किंवा आमच्या गोंय सरकारान म्हटलें, जाल्यार तूं हाका सपोर्ट करतलो काय ना? करतलो जाल्यार कित्याक, ना जाल्यार कित्याक? म्हाका न्ही प्रश्न एक एक करून तूं पयलीं सांग. बरें. सो प्रश्न असो आसा की जशें डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी अमेरिकेन फक्त 2 जे जेंडर आसा ते आसतले, ते जर भारतान हाडलें जाल्यार हांव तांकां सपोर्ट अशें हाका सपोर्ट करतलो काय ना हो प्रश्न आसा. म्हजो हाजी जाप जी आसा ती ना आसा. कारण जे जेंडर्स तयार जाल्ले आसात नॅचरली, ते जेंडर्स न्हयकारप ही पिशेपणां ठरतली. त्या खातीर म्हजी सोपी जाप ना आसतली. हांवूय त्याच मताचे. कित्याक आमच्या भारतानूच म्हणिल्लें आसा की अनेकता मे एकता. त्याच हातून आमकां कळटा की हीच जी हांव साडी न्हेशिल्लें आसा ही साडयेनूच कितल्या वेगळे तरेन न्हेसूं शकता. आज हांव ही देटली मारून न्हेशिल्लें आसा, कोण आनी कशे तरेन कुर्ग स्टायलीन न्हेसूं शकता. तर साडयेचो, खाणा जेवणाचो, इतल्या सगळ्या इतर क्षेत्रांनी जर वेगळे वेगळे आस्पाव आमी घेवं शकता जाल्यार हे लिंग जे आमचे मनीस जातीचे आसा ते सगळ्यांचो आस्पाव कित्याक आसूं जायना, मुजरत आसूं जाय. पूण बाय म्हाका एक सांग, तुवें म्हटलें की अनेकता मे एकता म्हणटा, खूब आमकां जाय आसता. LGBTQ+ हातून खूब अनेकता आसता, ती कित्याक नाका तर आमकां? हांवें तेंच म्हळें, आमकां जाय म्हणून आस्पाव आसपाक जाय. कारण प्रत्येकाक जगपाचो अधिकार आसा आनी आमी तो अधिकार घेवपी या तांकां दिवपी कोणूच न्हय. हो दिवपी तो परमेश्वर. वंडरफूल. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. फुडलो पंगड जावन आसा गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल. हॅलो. सगळ्यात पयलीं तुमकां परबी दिता, तुमी निमण्या पावणेक आयले म्हणून. देव बरें करूं. एकदां नारायण मुर्तीन म्हणिल्लें की आठवड्याक सगळ्यांनी 70 तास काम करपाक जाय म्हणून. आनी हालींच विप्रोच्या सीओन म्हळें कमीत कमी 90 वरां काम करपाक जाय आठवड्याक. गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे 48 वरांचे वयर कोणें काम करपाक जायना. तातूंत गोंयकार आमी आनी सुशेगाद. तुमकां कितें दिसता? 70, 90, 48 ताच्या कमी आसपाक जाय, चड आसपाक, आनी कमी आसपाक जाल्यार कित्याक आनी चड आसपाक जाल्यार कित्याक? देव बरी सांज दिवं. हांव म्हणूंक सोदता की 72 आज जे आसा पळय न्हू तेच दवरपाक जाय. कारण सद्याक 48 तास आसात. 48 अवर्स.
नारायण मूर्ती म्हणटा 70 वरां काम करपाक जाय आनी परस विप्रोची सीओन म्हळ्यार 90 वरां काम करपाक जाय. तुका दिसता ताजेर तुवें भासाभास करची अशें म्हाका दिसता. हय, हांव म्हणूंक सोदता की 48 वरां जी आसा ती आसपाकूच जाय. ताच्या वयर केली जाल्यार कितें जातलें, बायोलॉजिकली तूं चिंतून गेल्यार आमी म्हणजे 11 जाले उपरांत आमचे कुडींत एक हॉर्मोन रिलीज जाता मेलेटोनीन म्हणून. जे हॉर्मोन रिलीज जाता न्ही ते हॉर्मोन आमकां आमची बॉडी सारकी सुस्त करून आमकां ती आदार करता. आनी जर आमी 48 वरां वयर आमी काम केलें जाल्यार त्या हॉर्मोनाचे आमच्या कुडीन सारके प्रमाण रिलीज जावचें ना आनी आमची कूड सारकी सुस्त जावची ना. तो दुसऱ्या दिसाक दुसरे जेन्ना आमी काम करूंक वयतली तेन्ना आमकां ती शक्ती आनी बळ आसचें ना बरे भाशेन काम करपाक. तो आमची बॉडी सारकी आमची कूड सारकी टायर्ड आनी सारकी जाम जातली. सो म्हाका जाल्यार दिसता जे 48 वरां जी आसा ती आसपाकूच जाय बायोलॉजिकली चिंतून गेल्यार, कित्याक ही आमची कूड आमकां काम केल्या उपरांत आमकां विसव घेवपाक अवश्य आसा. तूं जेन्ना 48 वरां आठवड्याचें काम करता तुका इंडस्ट्री एक पगार दिता, कितें तरी पगार दिता. फाल्यां ताणें तुका सांगलें बाय तूं आन्सर दिताचें. फाल्यां त्या सीओन किंवा तुमकां सांगलें आज तुमी 48 तास काम करता. तो म्हणटा तें एक ताणें ताजे विचार सांगले, हांव ह्या इंडस्ट्रींतलो म्हणून म्हाका हें तुमी बरें उत्तर दितलें अशी हांव आस्त बाळगितां. 48 वरांची वयर तुमी काम करात, ताजे वयर तुमी कितें करतात ताका आमी डबल दितात किंवा तुका चड पगार दितात. तर तूं कितें एक्सेप्ट करतलें? ताजे प्रमाणे घरा कडेन वचून दुसरे दिसा फ्रेश जावन येतलें काय चड पयशे मेळटा म्हणून काम करतलें? म्हाका दिसता हांव पयशां खातीर तें स्विकारचें ना. कारण जेन्ना हांव काम करतलें तेन्ना हांव जोडटलें, पूण फाटल्यान म्हाजो थंयसर घराबोय आसतलो. त्या घराब्या कडेनूय हांवें लक्ष दिवपाक जाय. आयज आमी कश्ट करपाकूच सोदिनात, ताका हांव फॉलो करिना. कश्ट करपाक जाय पूण जितलें करपाक जाय तितकेंच, ताच्या वयर न्हू पयशांच्या फाटीक लागून म्हाका थंय वयपाचें ना. म्हाका म्हाज्या आपल्यांकूय वेळ दिवपाक जाय, म्हाका स्वता खातीरूय वेळ दिवपाक जाय. कारण पयशांच्या फाटी लागल्यार म्हाका म्हजें हांवपण विसरपाचें ना आनी म्हाज्या घराब्याक म्हाज्या ह्या समाजाक विसरपाचें ना. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव चड वेळ काम करपाक सोदचें ना. कारण एक टायम येयलो काय म्हाका अशें जाय की हांवें ह्या समाजान म्हाका जें दिलां तें म्हाका त्या समाजाक परतून दिवपाक जाय. देखून त्या समाजा खातीर वावुरपाकूय म्हाका मातसो वेळ जाय. देखून हांव म्हजो उरिल्लो वेळ म्हज्या खातीर, घराब्या खातीर आनी समाजा खातीर दितलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुंदर उत्तर. कारण म्हजे बी विचार हेच आसात. काम करचें, आपल्या घरा कडेन आमी लक्ष दिवचें, तांकांय टायम दिवचो आनी जो कितें थोडो टायम उरता तो समाजा खातीर दिवचो. देव बरें करूं. सगळ्यांचे देव बरें करूं. चला फुडलो पंगड जावन आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे. नमस्कार. हॅलो. तुमकां दोगांय खातीर हो प्रश्न जावन आसा. आंतरराष्ट्रीय पावण्यार जो भारत आमी पळयता आनी भारतांत रावपी नागरीक म्हणून जो भारत आमी पळयता ताजे विशयी तुमचें मत कितें आसा? आज आंतरराष्ट्रीय स्तरार भारताचें एक नांव जालां आनी भारतान रावून आमी आमचो जसो भारत पळयता ताचो फरक कितें म्हणल्यार आंतरराष्ट्रीय स्तरार आज आमचे पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदीजी, तांणी खुबश्यो पॉलिसीज आनी खुबश्या वेगवेगळ्या देशां कडेन आमचे रिलेशन्स बरे केल्या आनी त्या रिलेशन बरे केल्यात आज आमचे आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर खूब मित्र जाल्यात. पण भारतान रावून जी गरिबी आसा किंवा आमच्या आजूबाजूक जी अस्वच्छता आसा तातूंत एक भारतीय नागरिकाक अशें दिसता की आमचो भारत स्वच्छ आसचो, आमचो भारत एक पॉवर्टी फ्री म्हणजे गरिबी मुक्त भारत आसचो आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरार जी मैत्री जाता त्याच्या परस हे म्हत्वाचें आसा अशें आमच्या भारतीयांक दिसता. धन्यवाद. जशें ताणें म्हणलें की भारताचें नांव आख्ख्या संवसारान जाल्लें आसा आनी देशाक आमच्या ऑलमोस्ट डेवलप्ड नेशन म्हणून आतां कन्सिडर करपाक लागल्यात. पूण तें जालें आसतना जी भितरली
प्रोग्रेस जावपाक जाय, देशाचो प्रोग्रेस जावपाक जाय, सरकारानूच पॉलिसी राबयल्यो म्हणून जावचें ना. आमी एज अ युवा ऑर आमी एज अ नागरीक तितलेंच काम करपाक गरजेचें आसा की भारत देश जसो भायर दिसता तसो सरकारान राबयल्ल्या पॉलिसी बरोबर आमी काम करून सगळ्यांक दाखोवपाक जाय की हो देश संवसारांत न्ही आनी भितरले भितर तसो आसा, तोय बी समृद्ध आसा, प्रावड देश आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फुडें तुमच्या मुखार येता विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. हॅलो. साखळे खातीर प्रस्न हो आसा की तुमकां एक चॉयस दिलो करपाक की आयदर AI वा कल्चरल हेरिटेज, जाल्यार तुमी कितें चूज करतले? म्हाका हें उत्तर अपेक्षीत ना की आपूण AI वापरून हेरिटेज वापरतले, फुडें व्हरतले, हें नाका म्हाका. तुमी चूज करपाक जाय क्लियरली AI काय कल्चरल हेरिटेज. कितें चूज करतले आनी कित्या खातीर चूज करतले? हांव कल्चर हेरिटेजूच चूज करतलें. ताचें उत्तर सादें सोंपें आसा. ज्या वेळाचेर आमची पाळ्या मुळां कडेन आमी जोडिल्ले आसतात त्या वेळाचेरूच नवीन विचार आमच्या मनान येवपाक शकता आनी तेच विचार खंय ना खंय तरी AI सारखे जे प्रकल्प आसा ताका जैतिवंत करपाक सोदता. त्या खातीर आमी जाता तितलें जमनीन रावयात, कल्चरा वांगडा रावयात. कित्याक आमच्या कल्चरा भितून सायंटिफीक रित्या सुद्दां भरपूर गजाली आसात. कित्याक कल्चर जो आसा तो विज्ञानान जोडिल्लो असो आसात, आमच्या जाणट्यांनी तिगोवन दवरिल्लो असो आसात आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता कल्चरल हेरिटेज हेच सगळे मोठे वैभव जावन आसात. हांवें कल्चरल हेरिटेजूच चूज करतलो. कित्याक तर आतां AI म्हटलें की आमी मोबायला कडेन किंवा लॅपटॉपा कडेन वयता. आतां मोबायल लॅपटॉप हेज्या वयल्यान कितकेशेच वायट परिणाम जाता, जेणे करून आतां एक गजाल म्हणजे आतां ह्या मनशा वयल्यान म्हाका सांगपाक कशी दिसता की जे फातोर्डा जाले, 5 जाणांनी जो गँग रेप केलो, हे सगळे जे करपा खातीर जे मोबायलाचेर नाका जाल्ले पळयता त्या गजाली वयल्यानूच प्रवृत्त जावन ह्यो गजाली घडटा, ज्यो गजाली बंद जावपाक जाय. सो जाता तितके AI कडल्यान पयस रावन आमी स्वता अशे कल्चरली प्रोग्राम जेन्ना पळयता, फॉर एग्जाम्पल आतां गांवांनी धालो जाता, बरे बरे आनीक उत्सव जाता कसले कसले, ह्या हितूर पार्टिसिपेट जावन आमी बरें जेन्ना कितें करतले तेन्ना बऱ्यो गजाली तकलेन येतल्यो, ह्यो वायट गजाली तकलेन येवच्यो ना. म्हणून हांव कल्चरल हेरिटेजूच चूज करतलो. देव बरें करूं. नेटान ताळ्यो जावं न्ही. आता येता तुमच्या मुखार निमणो पंगड गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ बार्देस. हॅलो. कोणा विचारू? तुमकां जाय ना काय? तुका विचारता. शुअर. तूं आस्तीक काय नास्तीक? तूं ड्रेस घाला ते पयले आस्तीक, तूं करता तें आस्तीक, तें म्हाका पयलीं सांग, मागीर तुका फुडलो प्रश्न विचारता. हांवें ड्रेस घातला और हांवें कितें कॉस्ट्यूम घातला, कपडे घातल्या, हाजेर म्हजी आस्तिकता और नास्तिकता कोणें जज करची न्ही, हें म्हजें पर्सनल ओपिनियन. पयली गजाल. दुसरी गजाल, सर हांव आस्तीक काय नास्तीक हो जर प्रश्न म्हाका विचारलो गेलो जाल्यार हय हांव आस्तीक. म्हाका विश्वास आसा की खंय तरी एक पावर आसा जी आमकां पळयता आनी त्या पावरान हांव खूब मानता. म्हजें जर आज पर्यंत जें कितें बरें जालां जाल्यार तातूंत म्हजी मेहनतूय आसा आनी कोणें तरी केल्ली पुण्यायी आसा आनी एक म्हजो बिलीफ आसा त्या स्पिरिटान ताणें म्हाका मदत केल्या. म्हणून हांव ती आस्त दवरता. हांव तितलोच आस्तीक आसा. हांव नास्तीक जावपाक शकना. तुवें जें म्हळें तेंच नास्तीकय म्हणटात. ते म्हणटात आमकां बी खंयच्यान तरी पावर मेळटा म्हण आमी करतात. आमी देवा जरी मानना तरी आमी प्रत्येक काम करपाक आमकां कितें तरी पावर मेळटा आमकां करता. म्हाका तुमी खरेंच ह्या दोनी विशयांचेर एक 2 मिनटां तुमी दोगांनी उलोवचें अशी म्हाका आस्त. कारण हो विशय सद्याक बरो गाजता तेन्ना एक तुमचे तरणाट्याचे विचार ह्या विशयाचेर. खरें हो विशय न्ही. आतां सद्याक आमच्या फुडें खुबश्यो अश्यो गजाली आसात की हो विशय न्ही. तरी पूण विशय हो सद्याक सगळ्याक गाजता. सद्याक हाका खूब प्रमाणाक ताका पब्लिसिटी मेळटा म्हूण हांवें तुमकां विचारला. तुमी ताचेर दोगांचे एक तरणाटे म्हणजे तुमी तुमच्या एजीच्या प्रमाण तुमी हाजेर कितें विचार मांडटात ते सगळ्या मुखार मांडचे अशीच हांव आस्त बाळगितां. पयलीं म्हळ्यार हो प्रश्न विचारल्या बद्दल तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यान पयलीं आयज प्रजासत्ताक दिनाची सगळ्यांक परबी भेटयता. ह्या वर्सा आमचें संविधान जें आसा
ताका कितलींशींच वर्सां पुराय जातात. तुमी म्हणिल्लें की आस्तीक आनी नास्तीक, मानलो तर देव ना जाल्यार तो फातर. हांव देवान मानता, म्हज्या विश्वासान मानता. तुमी म्हणटात कांय जाण अंधश्रद्धान मानतात, कांय जाण तांच्या विचारांचेर तांकां विश्वास आसता. म्हाका म्हज्या त्या आस्तिकतायेन म्हाका दिसता म्हजो देव तुज्यान आसा, म्हजो देव म्हज्यान आसा. तुमी थंय बसल्या, तुमी परीक्षक म्हज्या खातीर देव, हांगा बशिल्ले माचयेर, हांगा आशिल्ले माचयेर सर्तक म्हज्या खातीर देव, हांगा ह्या प्रत्येक वस्तून देव आसा. हांव त्या देवान मानता. म्हाका दिसता हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक कलाकारान तो देव आसा, हांगा उबो राविल्ल्या माचयेर म्हज्या सांगातांक आसा ताच्या भितर देव आसा. ह्या देवाक आमी पुजपाक जाय, ह्या देवाचे विचार आमी मानपाक जाय. म्हाका दिसता कांय वेळा ह्या विचारांक जेन्ना बुद्धी भ्रश्ट जाता तेन्ना खंय तरी आमचे मनांतलें मनीसपण शेणटा आनी मनीसपण म्हणचेंच देवचपण अशें हांव म्हणून. जो मनीस मनीसपण विसरलो तो देवचपण विसरलो. मनशान आपल्या मनीसपणाक तिगोवन दवरपाक जाय. म्हाका दिसता हांगा बशिल्ल्या प्रत्येक वस्तून, प्रत्येक मनशान आनी प्रत्येक त्या गजालीन देव आसा. जंय जंय म्हणटात देव वसता आपल्या मनांत, तसोच म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मनांत देव आसा. तो आमी विसरपाक जायना, तो जपपाक जाय. आनी तेन्नाच खंय तरी आमची विचारधारा बदलतली, आमचे आस्तिकतायेक पळोवपाची नजर बदलतली. नास्तीक जाचो विचार, म्हाका दिसता नास्तीक म्हळ्यार ताकाय खंय तरी देवान खंय तरी अविश्वास जाला म्हणून तो नास्तीक जाला आसतलो, पूण ताज्याय विश्वासांचेर, ताज्या विचारांचेरूय म्हाका तितलोच अभिमान आसा. कारण ताणेन आपले एक मुद्दो दवरला आनी त्या मुद्द्याक, त्या विचाराक म्हजो सलाम आसा. पूण म्हज्या विचारान म्हज्या मुखार बशिल्ले तुमी परीक्षकूय देव आनी हांगा बशिल्ले प्रेक्षकूय देव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. म्हज्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूआंतल्यान जर म्हाका विचारलो होच प्रश्न की हाजेर तुका कितें उलोवचेशें दिसता, जाल्यार म्हजी जाप अशी आसा की म्हाका देवान खूब विश्वास आसा, पूण दुसऱ्या मनशाक ना जाल्यार तो हांव बदलूंक शकना. ती ताजी पर्सनल चॉयस. आय वील फॉलो वॉट आय वॉन्ट टू डू इन लायफ. प्रत्येक, जशें म्हज्या सांगात्यान म्हणलें की प्रत्येक मनशान, प्रत्येक खांब्यान, प्रत्येक झाडान, प्रत्येक गाडयेन देव आसा, तसोच विश्वास म्हजोय आसा. हांव देव सोदपाक देवळानूच वतलो अशें ना, हांव खंय मेळटा थंय देवाक पुजतलो. हांव स्वता एक खानावळ चलयता मडगांवां. म्हज्या खानावळीन प्रत्येक मनीस येता तो म्हज्या खातीर देवूच. हांव ताका केन्नाच कमी किंवा चड लेखपाक शकना, कित्याक निमण्या सुवातेर तो म्हज्या खानावळीन येता म्हणूनच म्हजें पोट भरता. सो म्हजे खातीर तो देवूच. सुंदर. वैभव, 14 पंगड परत म्हणजे वो कच्च 14 पंगड वांटेकार जाले मुस्ताकीन आणि खऱ्यानीच सगळे बरे असले, तितूरले हे सो आनीक बरे असले. पूण आयज निकाल कितेंय जावं आमी बेस्ट रे. हाय काय ना मयुरेश सांगतलो. मयुरेश हय काय ना कोणाचे देव आमचे बरे करतात. तुमचे सगळ्यांचे देव बरे करू. रोखडोच हांगा निकाल जाहीर जातलो. अवघ्या 5 मिनटांनी आमी निकाल जाहीर करता. पण असो निकाल जाहीर जायत आसतना असो इतको थंड माटो म्हज्यान पळोवं नजो. हो गोंयचो उत्सव, हो तरणाट्यांचो उत्सव, हो युवांचो उत्सव, हो गोंयकारांचो उत्सव, गोंयचो उत्सव. ना 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 नीट ना. गोंयचो उत्सव. मातशे ढोल तशे वाजयात. नात रे. वेदिका कोणाचो? तरणाट्यांचो उत्सव, गोंयचो उत्सव, गोंयकारांचो उत्सव. गेले घरा गेले रे. चेक. तरणाट्यांचो उत्सव, युवा महोत्सव, गोंयकारांचो उत्सव, युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो उत्सव, युवा महोत्सव, गोंयकारांचो उत्सव, युवा महोत्सव. सगळ्या सर्तका लागीं मागता की तांणी सर्त जैतिवंत केल्ली आसात. नेटान ताळयो जावच्यो सगळ्या सर्तकां खातीर. सगळ्या नेटान ताळयो जावच्यो.
तुम्ही सर्त बऱ्यापैकी जैतिवंत केली. नेटान ताळ्यो जावच्यो. देव बरें करूं. आणि सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. तशें न्हू आमच्या खातीर ताळ्यो मार म्हणून आमीच सांगू काय? आतां आमकांय प्रश्न विचारचो पडटलो. देव बरें करूं. गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो हो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, अस्मितायेचो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो हो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, अस्मितायेचो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव. जपूक जाय आमची गोंयची संस्कृताय, सदांच पुरबायेन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय. आमी ही जपूक जाय आमची गोंयची संस्कृताय, सदांच पुरबायेन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय. ध्यास आमचो कोंकणी, श्वास आमचो कोंकणी, ध्यास आमचो कोंकणी, श्वास आमचो कोंकणी. दर वर्सा गोंयकार कोंकणी मायेचो कौल घेवपाक येता खास. गोवा युवा महोत्सव, युवा 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 महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो हो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो हो उत्सव. अस्मितायेचो उत्सव, गोंयकारपणाचो हो उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव. Goa, 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 तुका सलाम करता हो युवा.
गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा तन्मनान आमी गोंयचे मोगी करतले एक सपन साकार हे भुंयेचे रीण आमचे घेवया तिका आमी माथ्यार करुया गोंयची आमी सेवा आमी सेवा गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा हॅलो हॅलो हय हॅलो अमिरूद हॅलो 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 महोत्सव निमणेकडे पावला युवा महोत्सव निमणेकडे पावला पण महोत्सव केन्नाच सोंपना महोत्सव केन्नाच सोंपना उक्तावणाच्या सुवाळ्याक मुखेल संयोजकान अशें म्हटिल्लें की महोत्सव हो एक प्रवास महोत्सव ही एक प्रक्रिया ताचे खातीर महोत्सव केन्नाच सोंपना हो सुवाळो
आयज सोंपतलो, आयज हो निमणे कडेन पावला, पूण फारच्यान परत एकदां आमी तयार जातले, परत कलेची कळाशी लागतली, कारण प्रत्येकाक पावपाक जाय तेंगशेर आनी ही ट्रॉफी जिखपाक जाय. आयची शेवटची सर्त जाल्ली ती जाल्ली मुस्तायकी. ताचे खातीर आमकां परिक्षक म्हणून लाभिल्ले भोवमानेस्त राजेश प्रभू, तशेंच भोवमानेस्त उदय च्यारी आनी भोवमानेस्त लिना कळंगुटकार. हांव आमच्या तिनूय परिक्षकां लागीं मागता की तांणी उपकार करून माचयेर येवचे. हॅलो. नेटान ताळयो जावं न्ही आमचे आईचे जजीस मुस्तायके खातीर. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार सर उदय च्यारी, म्हाजे सर, एक बरे नाटककार, गोंयच्या नामणेचे आरजे. हांव मागता वैभवा कडेन की तेणेन तांकां एक भेटवस्तू दिवन. हांव मागता आमचे मदीं आसात बाब मंगलदास भट हांचे लागीं की तांणी माचयेर येवन आरजे उदय च्यारी हांकां मानाची भेट भेटोवची. एक गोंयचे नामणेचे आरजे जांच्यांनी सकाळच्यान येवन हांगासर परीक्षण केलें. आमची मुखावली परीक्षक भोवमानेस्त लिना कळंगुटकर, जी स्वता आयज ADI म्हणून काम करता आनी असल्या माटवांनी मुस्तायकी ही सर्त ती स्वताय जिखली आनी खूब उमेद भोगता म्हाकाय संद मेळ्ळी तांच्या वांगडा ह्या सर्तीन वांटो घेवपाची आनी जिखपाची. देव बरें करूं बाय लिना. आमच्या मदीं आसात एक फामाद नाटककार, कलाकार आनी जाणी ही सर्त जैतिवंत केला भांगराळे गोंयचे अध्यक्ष बाब राजेश प्रभू. नेटान ताळयो जावच्यो. हांव तिनूय परीक्षकां लागीं मागता की तांणी असोच प्रत्येक वर्सा आमकां साथ दिवचो आनी आमी ही सर्त आनी युवा महोत्सव जैतिवंत करया. परत एकदां नेटान ताळयो जावच्यो. आमी रोखडोच समारोप सुवाळ्याक सुरवात करता. देव बरें करूं. हॅलो 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 हॅलो. 26व्या युवा महोत्सवाच्या माटवांत हजर आशिल्ले सगळे गोंयभराचे शिक्षण संस्था हेर पंगड सगळ्या पंगडां कडेन मागता आनी 1 मिनीट बडयात धोल, गडगड्यात धोल. ढोल ताशांचो गडगड जाऊ नये आणि 1 मिनीट. गोयच्या युवकांची उर्बा, गोयच्या युवकांची ऊर्जा आणि गोयच्या युवकांचे प्रेरणास्थान म्हळ्यार गोवा युवा महोत्सव. या गोवा युवा महोत्सवाच्या माटवांत गेल्या 25 वर्सांक शेकड्यांनी तरणाटे आपल्या जिणेंत जैतिवंत जाले. आपल्या जिणेची वाट मेकळी करून फुडाराची दिका थारावपी हो युवा महोत्सव 26वा युवा महोत्सव. ह्या माटवांत गडगड पडला ढोल ताशांचो, विचारांचो, वैचारिकतेचो आणि सगळ्या कला संगमाचो हांगासर मेळ जाता. आणि म्हणूनच गोंयांत एकमेव युवा महोत्सव हो अशा प्रकारचो महोत्सव ज्या महोत्सवाच्या माटवांत तरणाटे निर्माण जातात. सगळ्यांकडे मागता
ढोल ताशांक मातशी थाकाय दिवची. सगळ्यांकडे मागता थाकाय दिवया ढोल ताशांक आणि युवा महोत्सवाच्या ह्या निमण्या पावण्यावल्या कार्यावळीक सुरुवात करूया. आणि दिवचले थळार दिवचले थळार आणि वाटा देव बळार वाटा देव बळार आणि युवा गा महोत्सव आणि जडता घडता आणि जैतीवंत जाता गा महोत्सव हय रामा मोतीवंत जाता गा महोत्सव. अरे घुमचे गटार घुम वाजयात. थाकाय देऊया ढोल ताशांक आणि सुरू करूया कार्यावळ. सगळ्यांकडे मागता थाकाय देऊया. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो आयचो दुसरो दीस आम्ही आज निमण्या पाण्यार पावल्यात. कोंकणी भाषा मंडळ, युवा जयतीवंत दिवचल, नारायण झांटये वाणिज्य महाविद्यालय, सरवण, राजभाषा संचालनालय गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान ढोल ताशांक थाकाय दिवया. हांच्या जोड पालवान युवा महोत्सव हांगा घडोवन येता. हो युवा महोत्सव दुसऱ्या दीस निमण्या पावण्यार पावता. आयच्या समारोप सुवाळ्याक आमच्या भितर आसात मुखेल सोयरे भुमानाधिक प्रवीण झांटये, उद्योजक, सामाजिक वावुरपी, मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसात राजभाषा संचालक भुमानाधिक प्रशांत शिरोडकर, खासा आमंत्रित म्हणून सरपंच भुमानाधिक तन्वी सावंत. हांव सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार दिता. कोंकणी भाषा मंडळ अध्यक्ष भुमानाधिक रत्नमालाबाई दिवकार, खरें म्हळ्यार हांगा युवा महोत्सवाचे होकार अध्यक्ष येवपाचे आसात, तांकां मागीर आमी रावतलेच. त्याच बरोबर कार्याध्यक्ष कलानंद बांबोळकर, मुखेल संयोजक भुमानाधिक तन्वी पळ, युवा जैतीवंत अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकर हांचे कडेन मागतात आनी मुखेल सोयऱ्यांक मानान सन्मानार माचयेर हाडचे. आयज वेर ह्या युवा महोत्सवाच्या माटवात जे म्हालगडे बसल्यात ते म्हालगडे सगळे ह्या युवा महोत्सवाचेच प्रोडक्ट आसा अशें हांव अभिमानान मानान सन्मानान सांगता. म्हाका काय दिवंक ना. मातशी ढोल ताशांक थाकाय दिवया आणि मुखार या. आमच्या युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष भुमानाधिक कलानंद बांबोळकर हांचे कडेन मागता ताणीन आमच्या सगळ्या मानेस्तांक फुलांचे रोपुले दिवन तांचो भोवमान करचो आणि तांकां येवकार दिवचे. भुमानाधिक मुखेल सोयरे प्रवीण बाब झांटये, मानाचे सोयरे राजभाषा संचालक भुमानाधिक प्रशांत शिरोडकर, खासा आमंत्रित आमचे सरपंच भुमानाधिक तन्वी सावंत, आणि ह्या सगळ्या बाचेवयल्या सन्मानीय अतिथींक सोयऱ्यांक रोपुले दिवचे. हांव ह्या वेळाचेर कालच्यान 2 दीस सबंद माटो ढोल ताशांनी गडगडटा, कलेच्या वेगवेगळ्या आंगांनी रंगता सजता. ह्या वेळाचेर कोंकणी भाषा मंडळ अध्यक्ष भुमानाधिक रत्नमालाबाई दिवकार हांकां हांचे कडेन मागता तांणी आपले उलोवप करचें. सव्वीसाव्या युवा महोत्सवाचे व आता वेळ आयला समारोप सुवाळ्याचो. ह्या युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष कलानंद बाब बांबोळकर, आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आदले आमदार, उद्योजक, समाजसेवक प्रवीण बाब झांटे, राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत बाब शिरोडकर,
मुखेल संयोजक तन्वी पळ, सरवण ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच तन्वीबाई सावंत आणि आयोजनात आमकां म्हयनोभर पुराय म्हयनोभर मोलाचो हातभार लावपी युवा जैतिवंत पंगडाचे अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकर आणि आमच्या मदीं आमकां पुराय सहकार करपी नारायण झांटे कॉलेज महाविद्यालयाचे प्राचार्य भोमानेज राजेंद्र बाब कुमार जुवेकर. इश्टानो, पयलींच म्हाका हो जो पंगड आसा आमकां जोड पालव दिवपी युवा जैतिवंत ताचो एक खांबो म्हणल्यारूच वैभव कळंगुटकार. म्हाका भोव खोशी भोगता की दुसरो एकनाथ सुर्या नायक मांडकार संघटक कलाकार आणि उद्योजक वैभव कळंगुटकार हांकां हो पुरस्कार फावो जाला आणि हो योग्य अशा मनशाक फावो जाला ज्या तरेची चेतना, ज्या तरेचो ध्यास, ज्या तरेचे पिशेपण ह्या भुरग्यां मदीं आसा ते हांवें भोगलां पळयलां लागींच्यान आनी हांव खऱ्यांनीच ह्या जैतिवंत पंगडाच्या युवा जैतिवंत पंगडाच्या मोगान पडलां. तुमकां सगळ्यांक हो जो पुरस्कार आसा तो फक्त वैभवाचो न्ही, हो तुमचोय बी अशें हांव मानतां. कालच्यान हांगा पुराय गोंयच्यान वेगवेगळ्यो संस्था संघटना हांगा जमल्यो. तुमी आपलो म्हणून समजून हो महोत्सव हातूंत वावुरले. आमकां उर्बा दिवंक, आमची प्रेरणा वाडोवंक, आमकां आदार दिवपा खातीर, मानसीक आदार दिवपा खातीर आमचे मदीं बशिल्ले कोंकणीचे सगळे म्हालगडे, ज्येश्ठ साहित्यीक, लेखक, त्या भायर वेगवेगळे संस्थाचे पदाधिकारी, आमकां हे पुराय युवा महोत्सव आयोजना भितर जाणे जाणे देणगी दिल्या, पुरस्कृत केल्या त्या सगळ्या संस्थांचे जाळवणदार तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, हो युवा महोत्सव म्हटल्यार फक्त धुमशेणां न्ही अशें आमी मानतात. तुमी खेळटात, नाचतात, गायतात. हांगा जाणटी मनशां सुद्दां तरणे शक्तीन तांचे भितर चैतन्य नाचतात. पूण आमचो हेतू हो फक्त नाच आनी गाणी असो न्हय, तर तुमच्या काळजान बारीकशी कीट पेटोवपाची, कोंकणीच्या स्वाभिमानाची, गोंयच्या अस्मितायेची. आनी कांय प्रमाणात पयलेच फावटी आयिल्लो भुरगो हांगा भारावन वता, तो सर्तक जाता. 1, 2, 3 फावटी सर्तक जातकच ताका दिसता आपूण ह्या युवा महोत्सवाचो भाग म्हण तो आयोजनात येता आनी वता थंय आपल्या परीन कोंकणीची सेवा करपाक तो गुल्ल जाता. आनी हेंच आमगेलें जैत अशें आमी मानतात. आमी ह्या माटवान परत इश्टागत जोडल्या हांगच्या संस्थां कडेन, हांगच्या लोकां कडेन, हांगच्या कलाकारां कडेन. हांगा वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो. आयज बरी सुंदरशी मुलाखत जाली. म्हाका दिसता इतली इमोशनल की इतले बरे लोक समाजान आसा म्हूण हो समाज अजुनूय बरो उरला, ताची ही एक बरी देख आशिल्ली. अशे 2 जाण जांची आमी मुलाखत घेतल्या. आयच्या ह्या मुस्तायकी सर्तीक जे 3 प्रश्न विचारले, म्हज्या खातीर ते निकटे सर्ती खातीर प्रश्न नाशिल्ले, हे जिवनांत आमच्या जिवितांत आयिल्ले प्रश्न, हे चर्चा घडटा आनी प्रत्येक तरणाट्याक ह्या प्रश्नाचेर ताणें विचार करूंक जाय. ह्या प्रश्नाची ताचे कडेन जाप आसपाक जाय. ह्या प्रश्ना कडेन पळोवपाचो ताचो दृश्टिकोन आसपाक जाय आनी तो तुमकां मेळूं, तुमच्या मदीं हो रुजू आनी गोंया विशीं, समाजा विशीं तुमच्या भितर जागृताय जावं इतलें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रत्नाबाई, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या ह्या युवा महोत्सवाक फाटल्या 25 वर्सांक गोंयांतल्या कितल्याशाच हातांनी हातभार दिला, मजत केला, दान केला. अशा ह्या सगळ्यांच्या दानी लोकांच्याच ह्या मनांतल्यान, काळजांत आणि उमाळांतल्यान हे सगळे हे घडटा. हांगासर आमच्या महोत्सवाक आर्थीक आदार केला आमचे राजभाषा संचालनालय, वेदांता आणि पर्यटन खाते गोंय सरकार हांच्यांनी दिला. त्याच बरोबर कितल्याशाच बारीक ल्हान व्हड मनशांनी, संस्थांनी, आपआवृत्ती संस्थांनी मजत केल्या, आदार दिला. तांचो आमी हांगा ल्हानसो भोवमान करपाक सोदतात. सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानदीक प्रवीण बाब झाटी हांचे मागता तांणी आमच्या युवा महोत्सवाक पार्टनर म्हूण रावन जांकां आमकां सहकार्य केला तांकां आमची ल्हानशी एक भेट दिवन तांकां भोवमानीत करचें. पयल्या सुवातेर जे आमचे पार्टनर आसात तांच्या मुखेल्यांनी मुजरत लागीं येवन रावचें.
महोत्सवाची ही सुवात दिवपी केशव सेवा साधना संस्था तांच्या मुखेल्याक मागता तांणी मुजरत येवन आपलो भोवमान स्विकारचो. केशव सेवा साधना संस्था. वैजकी सेवा दिवपी विजन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल तांच्या मुखेल्यान येवन कृपा करून आपलो भोवमान स्विकारचो. येरादारी पालव दिवपी येरादारी खातें पुलीस खातें गोंय सरकार हांचे जर मुखेली आसा जाल्यार तांणीय कृपा करून बेगीन येवन आपलो भोवमान स्विकारचो. आमचे सर्तीचो निकाल जाहीर करपी eventgoa.com हांचे मुखेली आसा तांच्यांनी येवचें आनी हो भोवमान स्विकारचो. मुखार आमकां LED पालव दिवपी LED विजन हांचे मुखेली आसा तांच्यांनी कृपा करून येवचें. आमकां इंटरनेट पालव दिवपी NDA गोवा हांचे मुखेली आसा तांणी कृपा करून येवचें. DNA गोवा सॉरी माफ करात. आमकां च्या पाण्याची वेवस्था करपी डेझर्ट अँड मोर हांचे मुखेली आसात तांणी येवन कृपा करून आपलो भोवमान व्हरचो. आमकां 2 दीस जेवणाची बरी भुसावळ दिवपी आमोणकर कॅटरर्स, नोडा कॅटरर्स, त्याच बरोबर आमोणकर क्लासिक कॅटरर्स हांच्या मुखेल्यांनी कृपा करून येवचें. प्रश्नमाची पुरस्कर्ते अरुण सिंबाळ घराबो तांचे जर कोणी आसत घरचे तांणी येवन हो भोवमान स्विकारचो. पुराय 2 दीस आवाज पालव दिवन कार्यावळ निवळ आनी नितळ आमचे मेरेन पावोवपी क्युबिक्स आनी प्रोटोनचे मुखेली आसा तांणी कृपा करून येवचें. अरुण सिंबाळ घराबाजू मुखेली आमच्या खातीर मुखेली. देव बरें करूं सर. ह्या वेळार कार्यावळीची आमची खाशेली सोयरी सरपंच भोवमानाधिक तन्वी सावंत हांचे मागता तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. तशेंच आयज 26वा युवा महोत्सवाक आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे एक्स MLA प्रवीण जाटये सर, तशेंच आमचे जाटये स्कुलाचे हेडमास्टर कुमार जुवेकर सर, तशेंच शिरोडकर सर आनी तुमी मोठे संख्येन हांगा युवा भुरगे जमलेले आसा. तेन्ना आयज प्रजासत्ताक दिन आसा तेज्यो बी तुमकां खूब खूब परब्यो भेटयता. तशेंच म्हाका आयज हांव पयले फावट युवा महोत्सवाक हांगा येयल्ले आसा आनी म्हाका अशी खूब उमेद जाली, कारण भुरगे जे इतले बरे तरेन हांगा वावुरता, आपली जी उर्बा आसा ती हांगा दाखयता, जावं आपली कला आसा विविध क्षेत्रांत जी आपली कला आसा ती तेंच्यांनी दाखयली आनी खूब बरें दिसलें. कारण अशे खूब प्रश्न विचारले भुरग्यांक. ते प्रश्न विचारतना सुद्दां हांव चिंत्ताली की ही भुरगीं आतां कितें जाप दितली ती, पण तेंच्यांनी ह्या प्रश्नाच्यो जापो इतले सुंदर तरेन दिल्यो की आमी सुद्दां चिंतूंक ना की ही अशी आन्सर दितली म्हणून. म्हणून हांव भुरग्यांक युवांक खातीर एक जोरदार ताळयो जावच्यो म्हणटा. तशेंच हांव एक भुरग्यांक सांगूंक सोदता की आमची ही भुरगीं तरणाटी तुमी अशीच फुडें सरची, अशीच एकजूट रावची आनी एकवटान असो आमच्या गोंयचो प्रोग्राम करचो. कारण म्हाका बी कोंकणी भाशेचे खूब आवड आसा, कारण 12वी मेरेन सुद्दां हांवें म्हाजो कोंकणी सब्जेक्ट आसलेलो आनी आमची गोंय भास कोंकणी हेजो म्हाका पुरे अभिमान आसा. आनी म्हाका खूब आनी एक गजाल सांगपाक दिसता की जाता तितल्या भुरग्यांनी युवा भुरग्यांनी मोबायलासून भायर येवन आपले अशा ह्या प्रोग्रामांक आयोजीत करपाचे. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार एक असो कचऱ्याचो विशय आयलो तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की आमचें गोंय
इतले नितळ आनी सुंदर, ताका लागून पर्यटक भायल्या देशाचे गोंयान पळोवपाक येता आमचे गोंय, कित्याक गोंय आमचे सुंदर निवळ नितळ. पण अशें पयलें वयता की लोक कचऱ्याचे ढीग घालतात आनी आमचे गोंयचे नांव हे करता, म्हणून हो कचऱ्यांचो ढीग जो आसा तो आमीच करता. ताका लागून हांव सगळ्यां कडेन विनवणी करता की हे गोंय आमचे गोंय म्हणून आमी नितळ आनी निवळ दवरुया. कारण आतां सुद्दां आमी पंचायतीन स्टार्ट केला गार्बेज उखलपाचे, तरी सुद्दां झांटी कॉलेजीच्या वयर सुद्दां परिसर इतलो घाण केल्लो आसा. म्हणून हांव मागता सगळ्या युवांक कडेन तशेंच बाकीचे हांगा जे रहिवासी आहा तेंच्यांनी जाता तितले आमचे गोंय निवळ नितळ आनी सुंदर दवरचे आनी आमी अशीच सगळीं एकठांय जावन फुडें मुखार वयची. आनी म्हाका हांगा आफोवन 1-2 उतरां उलोवपाक दिला म्हणून तुमचे चडान चड देव बरें करूं. धन्यवाद. देव बरें करूं सरपंच बाब. तुमची उतरां राखून दवरपाक आमच्या युवा महोत्सवाच्या माटमाते तरणाटे कमर बांदतले इतलो विश्वास दिता. आमकां आनीकय कांय हात जोडल्यात, तांणी महोत्सवाक जायत्यो गजाली पुरस्कृत केल्यात, तांचोय आमी भोवमान करतात. कार्यावळीचे मानाचे सोयरे राजभाषा संचालक प्रशांत बाब शिरोडकार हांचे मागता तांणी तांचो भोवमान करचो. आमकां आमच्या युवा महोत्सवाक भरपूर प्रसिद्धी दिवपी आनी सगळ्यां मेरेन पावोवपी दिवचाचे पत्रकार संघ तांचे मुखेली आसात, तांचे मागता तांणी आपलो भोवमान व्हरचो, आपलो भोवमान स्विकारचो. सोल्सकेप मिडिया त्याच बरोबर प्रुडंट मिडियाचे जर कोणी आसात पत्रकार तांणी मुजरा दिवचे आनी हो भोवमान स्विकारचो. आमकां निर्मणी पालव दिवपी इव्हेंट बास्केटचे जर मुखेली कोणी आसात तांणी येवन आपलो भोवमान स्विकारचो. त्याच बरोबर महोत्सवाच्या माटवांत सगळ्या गजालींचेर नदर दवरपी डिलिंगचे जर कोण मुखेली आसात तांणी कृपा करून येवचे. रंगीत खोमी सर्त पुरस्कृत करपी ध्यासकोंकणी.com चे जर मुखेली आसात तांणी कृपा करून येवचे आनी भोवमान स्विकारचो. माटवांत नितळसाण उरपाक पालव दिवपी कॅम्प हायजीन कंपनी चे मुखेली आसात तांच्यांनी कृपा करून येवचे. आमकां उदका पालव दिवपी भुमी ट्रेडिंग कंपनीचे मुखेली वा प्रतिनिधी कोण आसा जाल्यार तांणी कृपा करून येवचे आनी आपलो भोवमान स्विकारचो. या युवा महोत्सवाच्या माटवांत फोटोग्राफी करपाक पालव दिवपी गोवा कला महाविद्यालयाचे जर कोणी प्रतिनिधी आसात तांणी येवन कृपा करून आपलो भोवमान स्विकारचो. त्याचबरोबर माटवांत संपर्क करपाक आदार दिवपी साळगांवकार स्टुडिओ चे मुखेली आसात तांणी कृपा करून येवचे. साळगांवकार स्टुडिओ निर्मणी पालव दिवपी थीम प्रॉप्स चे कोण जर प्रतिनिधी आसात तांणी कृपा करून येवचे. त्याचबरोबर ह्या माटवांत जनरेटर पालव दिवपी प्रकाश जनरेटर जर आसात तांचे मुखेली प्रतिनिधी वा तांणी येवचे आनी कृपा करून आपलो भोवमान स्विकारचो. देव बरें करूं सर. ह्या वेळाचेर हांव मागता मानाचे सोयरे राजभाषा संचालक भुवनाधिक प्रशांत शिरोडकर हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. सगळ्यांत पयलीं हांगा जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक म्हजो नमस्कार.
आयज आमी हांगा जमल्यात ते युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव साजरो करपाक 2 दीस मोठ्या उमेदीन कितलेशा सर्तींनी तुमी सगळ्यांनी भाग घेतलो आनी हो महोत्सव घडोवन हाडपाक पालव दिलो. आयज आमचे मदीं आसात मानादीक श्री प्रवीण झाटये साहेब, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांचे अध्यक्षा श्रीमती रत्नमाला दिवकर आनी हांगा आशिल्ले दुसरे मानेस्त माचयेर जे दुसरे आसात तांचे सगळ्यांक हांव म्हजो नमस्कार. एखादो महोत्सव घडोवन हाडपाक खुबशे लोकांचो तेंको जाय आसता आनी हो महोत्सव म्हाका दिसता खूब बरे भशेन घडला. आतांच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षा श्रीमती रत्नबाला दिवकर हांणी सांगलें की हो महोत्सव युवा महोत्सव म्हणल्यार आमी फक्त हांगा धुमशेणां घालप आनी आपणाक जाय तें करप अशें न्ही. ह्या महोत्सवांतल्यानय आमी खुबशे शिकूंक जाय. राज्यभाशा संचालनालय गोंय सरकार आमी कोंकणी भाशेची उदरगत करपा खातीर खुबसो वावर करता. हांव ह्या माचयेचोच एक फायदो घेवन तुमकां सगळ्यांक सांगूं सोदता की आमची एक येवजण आसा, आमचो गांव, आमची परंपरा आनी आमचे दायज. ही जी येवजण आसा हे हेतू भितर आमी एखाद्या गांवची तुमच्या स्वताच्या गांवची खासियत जी आसा ती तुमी बरोवन ताजी आमी एक ते तिगोवन दवरूंक जाय. ताजे खातीर ह्या येवजणेक चडांत चड युवकांनी फुडें सरचें आनी येवचें ही म्हजी मागणी आसा. आतां हालींच आमी एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग आमचे CSTT कडच्यान केलो, जे कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजी नवी दिल्ली. ही जी संस्था आसा ती आमकां कोंकणींतली शब्दावली तयार करपाक मदत करता आनी आमकां अशी अडचण येता की आमचे कडेन मनीस ना जी एक आमकां हें जाय ती आमकां मेळना. आतां कोंकणी म्हणलें आनी फकत हें केलें म्हणून जायना, आवाजूच केलो म्हणून जायना. आमी कोंकणीचो खरो वावर करपाक जाय. आतां नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन म्हणून आसा, तातूंत भितर ट्रान्सलेशन जे कोंकणी अनुवाद करपाचो नाल्यार दुसरे कोंकणींतल्यान दुसरे भाशेन अनुवाद करपाचें खूब हें आसा. एखादे वेळ एखादे जजमेंट जेन्ना एक सुप्रीम कोर्ट पास करता नाल्यार आमचे हायकोर्ट पास करता, हायकोर्ट म्हणटा की हे सगळे जे आसा पळय ते आम जनतेक कळपाक जाय, ताजे खातीर ते कोंकणींतल्यान जावपाक जाय आनी ते करतले जाल्यार आमचे कडेन ट्रान्सलेटर्स ना. हांव ह्या माचयेर फकत तुमकां एक उलो करूं शकता की तुमी युवा कोंकणी भाशे खातीर फुडें सरचें आनी जी कोंकणीचे खातीर जे काम आसा तुमी लिंग्विस्टीक जावं येता, ट्रान्सलेटर जावं येता आनी हे करून कोंकणी वाडोवं शकता आमी. परत एकदां हो महोत्सव बरे भशेन घडोवन हाडलो म्हणून
जे आयोजक आसा तांकां हांव परबी दितां आनी असोच तांणी फुडें घडोवन हाडचो आनी हांव सांगूं सोदतां की आमचो तेंको तांकां सदांच आसतलो. हांव ह्या माचयेर रावन देव बरें करूं म्हणटा आयोजकांक. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत साहेब, जाणी जेन्ना आमी हें प्रपोजल सरकाराक धाडलें ताणें रोखडेच ताजेर आपली मान्यताय दिली आनी हो कार्यक्रम आज हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. म्हाका मुद्दम हांगा आपयलो आनी हांगा 2 उतरां उलोवंक दिली म्हणून हांव आयोजक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. ह्या माटुमांतल्या वेगवेगळ्या कौशल्या सयत अणकार कौशल्य विकसीत करचे अशा प्रकारचो उलो तुम्ही मारला. ह्या उलोक आमी साथ दिवया. आता मेरेन कितलेशाच जाणांनी आमकां हात दिला आनी कांय जाण अजुनूय उरल्यात. आमकां ह्या सगळ्या माटुमांत बऱ्याच जाणांनी साथ दिल्या. हांव मागता आमच्यो भोमानय सरपंच तन्वी सावंत हांकां तांच्यांनी उरिल्ले हे जे आमकां सहकार्य करपी तांकां भोवमान दिवचो. आमकां ह्या माटवांत मानेस्तांक दिवपाक जी झाडां रोपुले दिल्यात ते प्लांट हबचे मुखेली वा प्रतिनिधी आसात तांणी मुजरो दिवचे आनी हो भोवमान स्विकारचो. आमकां तंत्रीक पाळो दिला रिबाय भाणी, तांचे जर प्रतिनिधी कोणी आसा जाल्यार तांणीय कृपा करून येवचें. आमची युवा महोत्सवाची व्हिडिओग्राफी गोवन नरेटिव्ह हांचे प्रतिनिधी आसात तांणीय कृपा करून मुजरो दिवचे आनी हो भोवमान स्विकारचो. विशेष आदार दिला सरवण ग्रामपंचायत हांणी. देव बरें करूं. आमकां विशेष आदार दिला सरवण ग्रामपंचायत हांणी. हांव मानाचे सोयरे मुमादीक प्रशांत बाब शिरोडकर हांचे कडेन मागता तांणी तांचो भोवमान करचो. प्रतिनिधी वा मुखेली कोण आसता जाल्यार मुजरो दिवचे. त्याच बरोबर शिक्षा विजनचे प्रतिनिधी आसात जाल्यार तांणी कृपा करून येवचे आनी नगरपालिका मंडळाचे कोणी जर प्रतिनिधी आसात तांणी मुजरो दिवचे आनी आपलो भोवमान स्विकारचो. शिक्षा विजन प्रतिनिधी वा नगरपालिका मंडळ दिवचलचे देव बरें करूं. आनी हो महोत्सव जैतिवंत करपाक युवा जैतिवंत दिवचल आनी नारायण झांटये महाविद्यालय हांणी जी मेहनत घेतल्या ती त्या मेहनतीक तोखणायची उतरां कमी पडटा अशा प्रकारची मेहनत घेतल्या. दीस रात काम केला, वावर केला आनी युवा जैतिवंत दिवचलचे अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकर, तन्वी पळ, वैभव कलंगुटकर, चैताली कडकडे, निखिल दीक्षित आनी पुराय टीम ही जी वावुरल्या गेले 1-1.5 म्हयनो तांकां खरें म्हळ्यार सामको सलाम करपाक जाय. इतलें काम तांणी केलां. मुजरत तांच्या खातीर ढोल वाजोवन तांकां आमी तांचो उर्बा वाडोवया. हांव मानाचे सोयरे मोनादीक प्रशांत बाब शिरोडकर हांणी मागता की तांणी पंचायतीचे जे भोवमान आसा तो सरपंचांक दिवचो. आयच्या कार्याचे मुखेल सोयरे मोनादीक प्रवीण साठी हांचे मागता तांणी युवा जैतिवंत दिवचल तांचो जैतिवंती भोवमान करचो.
तसेच नारायण झांटये महाविद्यालयाचे GS साहिल सावंत हांणी कृपा करून मुखार येवचे आणि हो भोवमान स्वीकारचो. साहिल सावंत. खरं म्हळ्यार तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान आणि उर्जेन हो युवा महोत्सव झाला. तुमच्या शिवाय हो युवा महोत्सव जावप खूप कठीण आशिल्ले. तुमच्या बळग्याक आम्ही हात जोडटात. देव बरें करूं. आणि ह्या वेळार ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमादी प्रवीण बाब झांटी हांचे मागता तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. आज 26वो कोंकणी युवा महोत्सव जो नारायण झांटये कॉलेज जो नारायण झांटये कॉलेज ऑफ कॉमर्स भितर जो आज घडोवन आयला हे 2 दिसाचो तो युवा महोत्सव आशिल्लो आनी ताका हांगा हजर आसात आमची एक डायनामीक सरपंच बाय तन्वी सावंत. त्याच प्रमाणे आमचो प्रिंसिपल बाब राजेंद्र कुमार दवेकर हांगा हजर आसात. रत्नाकर दिवकर, बाब प्रल्हाद शिरोडकर, कलानंद कामत बांबोळकर, मिस तन्वी पळ, मानसी पावसकर. आज 76वो रिपब्लीक डे आसा. हांव सगळ्यांका त्याच्या बद्दल बरे विशीस दिवंक सोदता. आज म्हाका ह्या फंक्शनाक येवन हांव आतां मागच्या 2.5 ते 3 तास आशिल्लो आनी जे 2.5 ते 3 तासा भितर जे म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें की बाबा हांव जेन्ना कॉलेजीन आशिल्लो त्या वेळचो टायम आनी आयजचो टायम हातूंत भितर खूब फरक आसा. आनी हांव मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदतां की जो म्हाजो एक्सपिरियन्स आसा, कोंकणी भाशा मंडळ एक बरें काम करत आसा. आमचे जे कल्चर आसा ते आमी कशेंय करून राखून दवरूंक जाय आनी पुढच्या सगळ्या पिढींक हे फुडें पर्यंत व्हरपा जाय. आनी एक गोंयचे जे कल्चर आसा हे वेगळेच आसा. हे कोंकणी भाशा जी आमची आसा ती ताज्या मुळे आनी गोंया भितर जेन्ना आतां इतले हांगा करोडांनी ट्युरिस्ट येतात गोंया भितर आनी गोंया भितरले जे एक वेगळे तरेचे एटमॉस्फियर आसा त्या प्रेमान येतात. गोंया हांगा सुंदर आसा बी सगळें खरें आसा. गोंया सारकेच अंदमान निकोबार आयलंड आसात, कितलेशेच ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसात. पण ते सगळे आसतना सुद्धा गोंया भितर मुद्दाम येतात कारण हे आमच्या वेगळ्या कल्चरामुळे आनी आमच्या लोकांचे जे सिंप्लिसिटी जाका म्हणटात आमी आनी जांचे प्रेमामुळे आनी आमच्या ह्या कोंकणी भास आनी आमच्या कल्चरामुळे तर ते आमी सदांच फुडें टिकोवन दवरूंक जाय. आनी हांव येदोळ सुद्दां तांकां मुद्दाम सांगलें, बाबा आचार्याक सुद्दां सांगलें, चेतन बाबा आचार्याक सुद्दां मुद्दाम सांगलें हांवें की तुमी ह्या फुडें सुद्दां केन्नाय फुडें कसलोय प्रोग्राम जर कोंकणी भाशा मंडळ हांगा दवरपा आसा जाल्यार आमचे नारायण झांटये कॉलेजी कडल्यान तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. आनी अशेंच तुमी बरें काम चालू दवरचें अशें सांगून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर. हांव आतां मागता युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष कलानंद बांबोळकर हांच्या लागीं तांणी मानेस्तांक मानचिन्ह दिवन भोवमान करचो. पयली सुवातेर युवा महोत्सवाक ह्या समारोह सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमादीक प्रवीण बाब झांटी हांकां मानचिन्ह दिवन तांचो भोवमान करचो. तशेंच आयच्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे भोवमादीक प्रशांत बाब शिरोडकार हांकांय मानचिन्ह भेटोवचें. तशेंच आमच्यो सरवणच्यो सरपंच भोवमादीक तन्वी सावंत हांकांय मानचिन्ह भेटयतात कलानंद बांबोळकार. देव बरें करूं. ह्या माटवांत गोंयभराच्यो वेगवेगळ्यो संस्था आयल्यात. शिक्षण संस्था आसात, आपआवरपी संस्था आसात
आणि आमचे सगळे जाळवंडार हांगा थंय भोंवन सगळ्यो कांय गजाली पळयतात. कोणाचो ढोल उरला, कोणी ढोलाची टोणी उरल्या, कोणाची काकणां उरल्यात आनी संकासुराचो भेस उरला. हो खंय उरला तो आमी हांगा पळयल्लो आसा. मुजरत तो तुमचो घेवन वचचो, नाल्यार गेल्या उपरांत मागीर याद जाल्या उपरांत मागीर आनी हांगा येवप शक्य जावचें ना म्हूण सांगता. ह्या वेळाचेर हांव मागता युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष भुवनादी कलानंद बांबोळकर हांचे कडेन तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. नमस्कार. माचयेर बशिल्ले मानादीक आनी माटवान आशिल्ले सगळे मानादीक नमस्कार. 4 वर्सांच्या विसावा उपरांत परत एकदा तराणे उर्बेचो सृजनाचो गडगड ह्या माटवांत पळोवन मन धादोस जाता. तुमी सगळ्यांनी हो महोत्सव जैतवंत करपाक मोलादीक आदार दिलो हे खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचो खूब खूब उपकारी. वेगवेगळ्या सांस्कृतीक संस्थांचे पदाधिकारी तशेंच शिक्षणीक संस्थांचे प्राचार्य शिक्षक तुम्ही 2 दीस सर्तकाक घेवन हांगा आयले म्हणून तुमचे देव बरें करूं. 26वो गोवा युवा महोत्सव भाशा मंडळान आयोजीत करपाचें थारायलें तेन्ना दिवचलच्या युवा जैतिवंत ह्या तरणाट्याच्या पंगडान आपली भुजां हो माटो उबारून धरपाक सज्ज केली. हो येदो व्हडलो भार सशक्तपणान पेल्लो म्हणून तांची खूब खूब तोखणाय. येवकार अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत बाब शेटे हांच्या फुडारपणा खाला पुराय आयोजन समिती नेटान आनी जिद्दीन वावुरली. हांव तांकां सगळ्यांक दिनवासतां. नारायण झांटे वाणिज्य महाविद्यालय आनी केशव सेवा साधना संस्थेचे आमी ऋणी आसात. तांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे संस्था वेवस्थापन समितीक हांव दिनवासतां. गोंय सरकार राज्य भाशा संचालनालय हांणी आमकां आर्थीक आदार दिवन हो महोत्सव घडोवन हाडपाक हातभार लायलो. तशेंच वेदांता आनी पर्यटन खात्यान आमकां आर्थीक सहाय्य दिलो. तुमचे देव बरें करूं. येरादारी खातें, पुलीस खातें, सरवण ग्रामपंचायत हांकां खास उपकार. सावंड सिस्टम, जेवणाची वेवस्था, LED, पंडाल, नितळसाण अश्यो वेगळ्या वेगळ्या गजालींनी आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या पार्टनर्सांक आमी दिनवासतात. हॉटेल रूम आमकां दिवपी Z2चे बाब प्रवीण जेटे हांचे आमी दिनवासतात. इव्हेंट बास्केट हांकां आमी खास दिनवासतात. महोत्सव यशस्वी करपाक तुमी आमकां मोलादीक आदार दिलो. तुमचे भोव उपकार. युवा महोत्सवान दिल्ली ही उर्बा आमच्या तरणाट्यांक नवें गोंय, नवो भारत घडोवपाक खातीर बळगें दिवं ही आस्त बाळगून मेळुया आमी 27व्या गोवा युवा महोत्सवाक. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं. आनी ह्या 2 दिसांच्या युवा महोत्सवाची म्हत्वाची कार्यावळ आतां जाता इनामां भेटोवन सुवाळो. हांव मागता शलाका देसाय हांचे कडेन तांणी इनामां भेटोवन सुवाळ्याची पुराय सुत्रां आपल्या हातांत घेवची. देव बरें करूं. देव बरें करूं. निकाल वाचपा खातीर हांव तयार आसा. म्हजे मानेस्त तयार आसात आनी ह्या माटवान आशिल्ले सगळे सर्तक तयार आसात. वालोर पयले सुवातेर हांव मागता भोवमानिस्त देविदास बाब कदम हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें ही इनामां दिवपा खातीर. नेटान ताळयो जावनी भोवमानिस्त देविदास बाब कदम हांच्या खातीर. नमन ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा. DPM श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. मागता सगळ्या सर्तकां लागीं तांच्यांनी माचयेर येता आसतना उजव्या वटेन माचयेर येवचें, इनाम घेवचें आनी वता आसतना दावे वटेंतल्यान वाउचराचेर सायन मारून वचचें. नमन ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा. DPM श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. 4थें इनाम फावो जाल्लें आसा फादर आग्नेल कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. 4थें इनाम फावो जाल्लें आसा फादर आग्नेल कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. नमन ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे. नमन ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे.
नमन या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देज. नमन या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे. नमन या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. नमन या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. वता आसतना वाउचराचेर सायन मारून सगळ्यांनी वचचे. फुडले सुवातेर हांव मागता पहिले इनाम कलासक्त कुडचडे सावड्डे. देव बरे करू भोमानिस्थ देविदास बाप कदम. देव बरे करू. फुडले सुवातेर हांव मागता भोमानिस्थ शकुंतलाबाई भरणे हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. भोमानिस्थ शकुंतलाबाई भरणे हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. लोकनाट्य ह्या सर्तीचे इनाम आमी हांगा वांटप करतात. मागता भोमानिस्थ शकुंतलाबाई भरणे हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. लोकनाट्य ह्या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे. तिसरे इनाम लोकनाट्य या सर्तीचे तिसरे इनाम कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे. सरकारी महाविद्यालय साखळे या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण. श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण. आणि लोकनाट्य या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. देव बरे करू भोमानिस्थ शकुंतलाबाई भरणे. फुडले सुवातेर हांव आपयता भोमानिस्थ विजयकांत नमशिकार हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. भोमानिस्थ विजयकांत नमशिकार. आयले तशें गायले. आयले तशें गायले या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. आयले तशें गायले या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. आयले तशें गायले या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देज. आयले तशें गायले या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देज. आणि आयले तशें गायले या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. आयले तशें गायले या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. देव बरे करू भोमानिस्थ विजयकांत बाब नमशिकार. फुडले सुवातेर आपयता भोमानिस्थ श्याम फातर्पेकार हांकां. भोमानिस्थ श्यामबाब फातर्पेकार हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी मान्यान माचेर येवचे.
लोकनाट्य या सर्तीक फावो जाल्ले तिसरे इनाम कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळे हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी हे इनाम स्वीकारचे. कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळे. खेळ या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आनी सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. खेळ या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आनी सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. माचीच्या उजव्या वटेंतल्यान येवचे आनी दावे वटेंतल्यान सगळ्यांनी देवचे. सर्त खेळ या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या. सर्त खेळ या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या. निकाल पयलींच जाहीर जाल्ल्या कारणान तुमकां खबर आसा खंयच्या सर्तीक तुमकां इनाम फावो जाल्लें आसा. मागता सगळ्या पंगडाच्या मुखेल्या लागीं तांच्यांनी मुखार येवन रावचें. खेळ या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या. तशेंच खेळ या सर्तीचे पयले इनाम फावो जाल्लें आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. एक सत्राय दर एका पंगड्याचो फक्त एकूच मुखेली माचेर येवचो. एक किंवा दोग जाण. देव बरें करूं भोवमानिस्त श्याम फातर्पेकार. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे जाटे कॉलेजीचे प्राचार्य भोवमानिस्त दोतोर राजेंद्र कुमार जुवेकर सर हांच्या लागीं तांच्यांनी ही इनामां भेटवण करची. फास्की ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आनी सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. फास्की ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आनी सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. फास्की ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. फास्की ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्ले आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. फास्की ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्ले आसा गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी. फास्की ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्ले आसा गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी. फास्की ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या. आणि फास्की ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरे. फास्की ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरे. देव बरें करूं भोवमानिस्त दोतोर राजेंद्र कुमार जुवेकर सर. फुडले सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त सनील उदेलकार हाच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. लोकमांड ह्या सर्तीची आमी इनामां वांटप हांगा करतात. भोवमानिस्त सनील हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. हांव मागता भोवमानिस्त विनायक बाब गोवेकर हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. मागता विनायक बाब गोवेकर हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. लोकमांड ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्ले आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें.
लोकमान्य ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें. लोकमान्य ह्या सर्तीचे 4थें इनाम फावो जाल्लें आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. लोकमान्य सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी. लोकमान्य ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी. लोकमान्य ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. लोकमान्य ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. आणि लोकमान्य ह्या सर्तीचे 1लें इनाम फावो जाल्लें आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब वळवय फोंड्या. लोकमान्य ह्या सर्तीचे 1लें इनाम फावो जाल्लें आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब वळवय फोंड्या. देव बरे करू. भोवमानिस्त विनायक बाब गोवेकार. फुडल्या सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त ज्ञानेश्वर कमलाकांत तारी बाबांच्या कडेन की तांच्यांनी मानान माचेर येवचे. भोवमानिस्त ज्ञानेश्वर कमलाकांत बाब तारी. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 4थें इनाम फावो जाल्लें आसा गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोड्डा बार्देज. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 4थें इनाम फावो जाल्लें आसा गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोड्डा बार्देज. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल. गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल. आणि कोंकणी पॉप ह्या सर्तीचे 1लें इनाम फावो जाल्लें आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. कलासक्त कुडचडे सावड्डे. देव बरे करू. भोवमानिस्त ज्ञानेश्वर बाब तारी. फुडल्या सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त सचिन बाब सुल्लकार हाच्या लागीं ताणें मानान माचेर येवचे. भोवमानिस्त सचिन बाब सुल्लकार. दिग्थय ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. दिग्थय ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. दिग्थय या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरे. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरे. आणि दिग्थय या सर्तीचे 1लें इनाम फावो जाल्लें आसा कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे.
दिक्त ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे. देव बरे करूं. भोवमानिस्त सचिन बाब सुर्लकार. फुडले सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त निखिल बाब दीक्षित हाचे कडेन की ताणें मानान माचयेर येवचें. भोवमानिस्त निखिल बाब दीक्षित. रंगीत खोमीस. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्ले आसा युवा पणजे पणजे. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्ले आसा युवा पणजे पणजे. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्ले आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंड्या. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्ले आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंड्या. रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. 2रे इनाम गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. आणि रंगीत खोमीस ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे. देव बरे करूं. भोवमानिस्त निखिल बाब दीक्षित. फुडले सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त नरेश बाब कडकडे हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें. भोवमानिस्त नरेश बाब कडकडे हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें. प्रस्नमाची ह्या सर्तीची आमी इनामां हांगा भेटयतात. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा ज्ञान प्रसारक मंडळाचे विद्यालय आनी संशोधन केंद्र आसगांव. 5वें इनाम ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र आसगांव. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाल्लें आसा श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाल्लें आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे 2रे इनाम फावो जाल्लें आसा अंत्रुज गुडियो बानोड्या. प्रस्नमाची ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्लें आसा युवा पणजे पणजे. देव बरे करूं. भोवमानिस्त नरेश बाब कडकडे. देव बरे करूं. फुडल्या सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त महादेव बाब नायक हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें. भोवमानिस्त महादेव बाब नायक. रीड ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. रीड ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाल्लें आसा
गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल। रीळ या सर्तीचे चौथे इनाम फावो जाल्ले आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळे। रील या सर्तीचे चौथे इनाम फावो जाल्ले आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळे। रील या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या। रील या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देज। रील या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देज आणि रील या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे। देव बरे करू भोमानिस्त माधवबाब नायक। फुडल्या सुवातेर हांव आपयता भोमानिस्त गुरुदास बाब देसाय यांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचे। भोमानिस्त गुरुदास बाब देसाय। शूटिंग या सर्तीचे पाचवे इनाम फावो जाल्ले आसा अंत्रुज गुडयो बानोड्या। अंत्रुज गुडयो बानोड्या। शूटिंग या सर्तीचे चौथे इनाम फावो जाल्ले आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें। श्री चंद्रेश्वर शूटिंग या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा युवा पणजे। शूटिंग या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळे। शूटिंग या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळे आणि शूटिंग या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे। शूटिंग या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा कला सक्त कुडचडे सावड्डे। देव बरे करू भोमानिस्त गुरुदास बाब देसाय। देव बरे करू। फुडले इनामां दिवपा खातीर हांव आपयता भोमानिस्त वैभव बाब कलंगुटकार हाच्या लागीं ताणें मानान माचयेर येवचें। तशेंच मुस्तायकीचो निकाल जाहीर करपा खातीर हांव मागतां आमचे परीक्षक भोमानिस्त उदय बाब च्यारी आनी भोमानिस्त लिनाबाई कलंगुटकार हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें आनी मुस्तायकीचो निकाल जाहीर करचो। मागता बाब वैभव कलंगुटकार, भोमानिस्त लिनाबाई कलंगुटकार आनी भोमानिस्त उदय बाब च्यारी हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें। मागता भोमानिस्त लिनाबाई कलंगुटकार हांच्या लागीं तांच्यांनी मुस्तायकीचो निकाल जाहीर करचो। मुस्तायकीचो निकाल जाहीर करतना खूब खोस भोगता।
5वें इनाम फावो जाता कलासक्त कुडचडे सावड्डे. चौथे इनाम फावो जाता विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. चौथे इनाम फावो जाता विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. तिसरे इनाम फावो जाला युवा पणजी पणजे. दुसरे इनाम फावो जाता गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. मुस्तायकीतलें दुसरें इनाम फावो जाता गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. आणि मुस्तायकेचे पहिले इनाम फावो जाता गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोरडा बार्देज. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोरडा बार्देज. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोरडा बार्देज. देव बरे करू. भोमानिस्त लीनाबाई कलंगुटकार. देव बरे करू. भोमानिस्त वैभव बाप कलंगुटकार. निमणे 3 इनामां. पहिले सुवातेला मागता सरवण ग्रामपंचायतीची सरपंच भोमानिस्त तन्वीबाई सावंतांच्या लागीं तांच्यानी इनाम भेटवण करचे. उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था ह्या दिसतीक 15,000 रुपयाचे इनाम आणि प्रमाणपत्र फावो जाला गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल पेडणे. उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थेचे इनाम ह्या दिसतीक 15,000 रुपयाचे इनाम आणि प्रमाणपत्र फावो जाला गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल पेडण्या. नेटान ताळ्यो जावनी गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल पेडणे हांच्या खातीर. देव बरे करू. भोमानिस्त तन्वीबाई सावंत. देव बरे करू. फुडले इनाम दिवपा खातीर हांव मागता भोमानिस्त प्रशांत बाब शिरोडकार हांच्या लागीं उपजैतिवंत पंगड. उपजैतिवंत हे इनाम दोन पंगडांक फावो जाल्ले आसा. दोन्ही पंगडाची नावां आमी आज हांगा जाहीर करतली. पूण जे यादिस्तीक आसा ते तुमकां कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान आपूण आमी तुमकां ते यादिस्तीक आनी रोख रक्कम दितली. जे 2 पंगड उपजैतिवंत आसा तांकां कोंकणी भाशा मंडळान आपूण आमी यादिस्तीक
आणि रोख रक्कम दितली हाची जतनाय घेवची उपजैतिवंत पंगड जाका दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा ते आसात अंत्रुज गुडियो बानड्या. अंत्रुज गुडियो बानड्या हो पयलो पंगड जाका उपजैतिवंत इनाम फावो जाल्ले आसा. उपजैतिवंत आमचे 2 पंगड आसा. दोन्ही पंगडा खातीर एक सत्राय. ह्या दिसतीक तुमकां आमी कोंकणी भाशा मंडळान आपूण रोख रकमाच्या सकट दितली. सव्वीसाव्या गोवा युवा महोत्सवाचे उपजैतिवंत दुसरो पंगड जावन आसात. दुसरो पंगड जावन आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो उपजैतिवंत दुसरो पंगड जावन आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. दोन्ही पंगडांनी नोंद करचे की तांकां आमी यादिस्ती कोंकणी भाशा मंडळान दितली. आमचो दुसरो उपजैतिवंत पंगड जावन आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा बार्देस. नेटान ताळ्यो जावनी. देव बरे करू. भोमानिस्त प्रशांत बाब शिरोडकार. मागता माझे वेल्या सगळ्या मानेस्ता लागी तांच्यांनी जैतिवंत पंगडाक इनाम भेटोवचे. मागता मानेस्ता लागी तांच्यांनी जैतिवंत पंगडाक इनाम भेटोवचे. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड जाका पयले इनाम गोल्टो करंट तशेंच 25,000 रुपयांचे इनाम फावो जाल्ले आसा. मागता आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोमानिस्त प्रवीण बाब झाटे हांच्या लागीं तांच्यांनी ते भेटोवचे. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड जावन आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. नेटान ताळ्यो जावनी कलासक्त कुडचडे सावड्डे ह्या पंगडा खातीर. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड जावन आसा कलासक्त कुडचडे सावड्डे. वाजयात ढोल आणि ताशे.
26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड कलासक्त कुडचडे सावड्डे. तसेच आयोजकां खातीर एक सत्राय. आयोजकांनी ग्रुप फोटवा खातीर रावचे. आयोजकांनी ग्रुप फोटवा खातीर रावचे. कलासक्त वांगड्यांकडे मागता बसात. तुम्ही सगळे मातशी बसा. ट्रॉफी घेतना मागता कलासक्ताच्या सगळ्या वांगड्या लागीं तांच्यांनी बसचे. तर फाटल्यान आमचे मानेस्त आसा तुमकां मेळिल्लो घोळटो करंट ट्रॉफी यादिस्तीक दिसना फोटवान. कलासक सगळे बसून घेयात. सगळे बसून घेयात. सगळे बसून घेयात. फोटो सारखे येवपाक जाय जाल्यार सगळे बसून घेयात. सगळे सगळे फाटल्यान येयात आनी बसून घेयात. कलासक्ताचे वांगडी सगळे फाटल्यान येयात. स्टेजीर मदीं येयात आनी बसून घेया सगळे. देव बरे करू. देव बरे करू.
आनी फुडली सुत्रां हांव DJ अनीक हांच्या कडेन सोंपयतलें. पयले सुवातेर हांव आपयता भोवमानिस्त DJ अनीक हांच्या कडेन की तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमानिस्त रत्नाबाई दिवकार हांच्या कडल्यान यादीस्तीक स्विकारचे. DJ अनीक मागता रत्नाबाई दिवकाराच्या कडेन की ताणें यादीस्तीक भेटोवचें. DJ अनीक हांकां फोटो कलासक्त तुम्ही खूप बऱ्या तरेतीन ही सर्त जिखल्यात, जैतिवंत केल्यात. तशीच शिस्त एक्सपेक्टेड आसा. मातशे शिस्तीन करचे. हांगासर आजूबाजूक जे इन्स्ट्रुमेंट आसात ते खूप म्हारग आसात. फोटो काडात पण जापसाल सारकीन काडात, जबाबदारीन काडात. तशेंच सगळ्या माटवा खातीर तुमकां सगळ्या नाचोवपाक तुमच्या खातीर हांगासर आसा गोंयचो फामाद DJ अनीक. मागता आयोजकांक लागीं तांच्यांनी माचयेर येवचे ग्रूप फोटवा खातीर. आयोजकांक लागीं मागता तांच्यांनी माचयेच्या उजव्या वटेन येवन रावचे. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजकांक लागीं मागता तांच्यांनी माचयेच्या उजव्या वटेन येवन रावचे ग्रूप फोटवा खातीर. मागता कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळ्या वांगड्या लागीं तांच्यांनी माचयेर येवचे. तशेंच युवा जैतिवंत दिवचल ह्या पंगडा लागीं मागता तांचे सगळे जे वांगडी आसा तांच्यांनी मानान माचयेर येवचे. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे पदाधिकारी हांच्या लागीं मागता मानान माचयेर येवचे. 26व्या गोवा युवा महोत्सवा खातीर जितले आयोजन समितीचे वांगडी आशिल्ले तांच्या लागीं मागता ग्रूप फोटवा खातीर तांच्यांनी माचयेर येवचे. देव बरें करूं कलासक्त. परतून एकदा तुमकां परबी. फाटल्यान रिसेप्शन काउंटराचेर आमचे भोवमानिस्त स्नेहाबाई सबनीस आसा ताच्या लागीं मागता ताणें माचयेर येवचें. कोंकणी भाशा मंडळाचे हेर वांगडी पदाधिकारी तांच्या लागीं मागता माचयेर येवचें ग्रूप फोटवा खातीर. युवा जैतिवंत दिवचल ह्या पंगडांतले सगळ्या वांगड्या लागीं मागता तांच्यांनी माचयेर येवचें.
हॅलो मागता मंगलदास भट हाच्या लागीं ताणें माचेर येवचें तशेंच प्रशांत मामा आनी चेतन मामा हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी माचेर येवचें. बाब वैभव कलंगुटकार, बाई चैती कडकडे, बाई चैती कडकडे हाच्या लागीं मागतात आनी माचेर येवचें. बाब वैभव कलंगुटकार हाच्या लागीं मागतात आनी माचेर येवचें. बाब वल्लभ बर्वे, बाई चैती कडकडे, शुभा दीक्षित, शुभा दीक्षित, शुभम दीक्षित, मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष भोमानीस रत्नाबाई दिवकार हाच्या लागीं की ताणे आमचे डीजे अनीक हांकां यादिस्तीक भेटोवचे.
हॅलो